आईल असं त्यांना सांगताना आम्हाला डोळा आहे काल्पी दिसता होड भव्य जावन असेल त्या बालव्यास मंदिर आहे रोहलचे यमुना त्याची मक्षी त्या मोगरांच्या पुराय कॉलनी आमगेला सुदीन स्वाम्यान येत म्हणटाना संयमेन स्वाम्यान येत म्हण सगळे जनसागर ते भरताच तुमका त्या इनॉग्रेशन जाताना असेल परिस्थिती आईची परिस्थिती रात्र पडलं मस्त रूरल एरिया ती लाईट समेत त्या टायमार ना असेल ते खंब्यारे आज कॉन्क्रीट रोड पुढे ज्याला जनसंख्ये सम ज्याला रे त्यांचे जन आग त्या बालव्यासा वैरस मोगू काशीमठ संस्थानाचे सुदीन स्वामी वैर संयमेन मोग पळयताना त्या एक देवळच त्या सगळे याचे परिसरा परिवर्तन केलं म्हणून म्हाका दिसता हां पळयलें निमती एक पटी जिवितांत एक पटी पुणे थंय वचून एक 3 दिवस रब्बो का तेन्ना कळटा वेदव्यास जाल्लो जाग तो वय म्हणून तसले एक भव्य जावन आशिल्लें कलचे महाभारत प्रवचनाचे द्रोणाचार्य कृपाचार्य तांगेले पुराय जन्मवृत्तांत सांगिल्लो आसा आयचे दिवसाक संचे दिवस आयचे संत 10 दिवस पर्यंत घडत आसलें हें महाभारत पुराणा प्रवचनाक केन्ना येवचें म्हण की विद्वान श्री हरिप्रसाद शर्मा उडुपी तन्ने आयलाची तांकां चातुर्मास समिती आनी वेंकटरमण देवळाचे आडळित मंडळ प्रितीन हांव स्वागत करता तांगेले चड परिचय करक म्हणाल ना तांणी विद्वान पदवी बेंगळूर संस्कृत विद्यालयांत घेतिल्लो आसा आतां वेदांत तात्पर्याचे अध्ययन करता आसाची मस्त जनाल हांव 3-4 घरकडे मध्यान म्हाका वचचें आशिल्लें हें च्या एक तांगेलें फूड प्रवचन जाताना हांव तुगेलें आमगेलें वरळ पुराणाचें पळयता पुराण टीव्हीर घालून पळयता आसाच प्रवचन म्हणटा जनाक ते आयकुका कसल ते आमगेलें महाभारताचें म्हळ्यार पुराण महाभारत गोत्त आसा युद्ध जाल्लें 18 दिवसाचे भीष्म पर्व द्रोण पर्व पुरो गोत्त आसा जनाक जाल्यार ताजे महाभारत वेदीक कसली ताजे कितले विस्तार आसा म्हणून कळचेची प्रवचना रे तेवे कळचे सागरा एक तंबी मात आयच्या दिवसाक तांणी येळो कालताय करताची तदनंतर आमगेले मंजेश्वर ते युवा कलाकार जावन आशिल्ले प्रदीप भट आनी मेघना भट्ट तांगे संगाती तांगेले भजन संध्या आसा ते 9 गंटे चलता पायच्या दिवसाक अशीच प्रवचन हेचे समयार जाता जाल्यार कल्चरल प्रोग्राम शेनवार आनी आयतार आसना आयतारे प्रवचन आसना सोमारा आमगेले काशी मठा शिष्यवर्गांक अति व्हड पर्वा दिवस आमगेले परमपूज्य काशी मठाधी संयमेन स्वाम्याले 40चे जन्म नक्षत्रा दिवस विशेष जावन असेल हवनाद जावन विशेष देवाक पूज जावन तशी जी विशेष जावन आशिल्लें सेवा आसा सुकृत देवा प्रतिष्ठान तांणी हे कार्यक्रमाचे आयोजक जावन आसाची फायच्या दिवसाक येवत आसले तिरुपती लड्डू मंगळूराचे देवाल प्रसाद मंगळूराचे रथबिधी येवचे आसा 7 गंट्याक हांगा प्रवचन जाता सर्व जनांना त्या तिरुपती भुवैकुंठ म्हणटा जे अखिलांड कोंडी ब्रह्मांड नायक म्हणटात ताका वेद ब्रह्म म्हणटा जी तिरुपती वेंकटरमणाक तसले एक क्षेत्रांतल्यान आमगेले परमपूज्य संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले जन्म नक्षत्राक प्रसाद रुपारी दिवचे खातीर येवत आसले तें लड्डू देवाल प्रसाद भव्य रुपार स्वागत करचें आसा समाज बांधवान तांचो भाग घेवका म्हणून विनंती करता 20 तारीख महाभारताचे 10 दिवसा पारायण जावन प्रवचनाचे अंतिम दिवस कृष्ण प्रतिष्ठा पट्टाभिषेक संजय प्रवचन जातरी 7:30 9 राम पट्टाभिषेक पळयला श्रीनिवास कल्याण पळयला रुक्मिणी सत्यभामा कल्याण पळयला
हें कृष्ण पट्टाभिषेक आसा. सर्व समाज बांधवान तांचो भाग घेवका ते पळयतना आमकां राम पट्टाभिषेका पळयतना आमकां दिसचें आमी त्या टायमार आसल्यार कशें आसलें म्हणून. जाल्यार आस की ना कितें जिवात गोतना जाल्यार आयचे दिवस त्या दिवस पळयतना आमी ते भाग घेतला राम पट्टाभिषेका म्हणून खूश जाता. तशी जी त्या कृष्ण पट्टाभिषेकाक ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 20 ತಾರೀಕು ಮಂಗಳವಾರ, 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಾಲಭೋಜನ कार्यक्रम आसा माळा अमास. विशेष जावन 3 वर्सां 9 वर्सां 10 वर्सां कळवना तेल चेडवा चेल्ली चेल्लो चेडवाक तांगेले आसपासून तांगेलें नांव रिजिस्टर करका. सो आम्याल दिव्य आसतोर तांकां चेडवाक प्रसाद अनुग्रह जाता आनी तांकां विशेष जावन आशिल्लें एक स्मरणिका दिवचे कार्यक्रम घडोवन घेतला. ताजे खातीर ते रिजिस्टर करता म्हणचे खंयचे चेडवाक त्या दिवस ना म्हाका मेळ्ळी म्हळ्यार त्या भावन चेडवान ते संतृप्त जावन चेडवाक तांकां खुशी करता तांकां आत्मसंतोष दिवका म्हळ्यार दृश्टी री. स्वाम्याल इच्छानुसार व्यवस्थापक समिती आनी चातुर्मास समिती आनी मंगळूर आडळत मंडळ तर्फेन करता सर्व जनाक तांचो भाग घेवन विनंती करता. मिगेल 2 उतरांक रबेशिता. धन्यवाद. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. श्री वेदव्यासाय नमः. श्रीमद्धनुमद्भीमध्वान्तर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मकलक्ष्मी हयग्रीवाय नमः. जयति हरिरचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तितः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदो नः. निर्मथ्यो गर्भवार्णमे निजमनोभीष्टं दिशामीति यः सम्यक् ज्ञापयितुं करेण विरसन्मन्थानमन्येन च रम्यं दाम ददन्महेशरजदग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः कर्मन्दीश्वरभक्तिबन्धनवशः प्रीतोऽस्तु कृष्णप्रभुः. व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः. आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुम् आद्यमीशं वन्दे भवघ्नममरासुरसिद्धवन्द्यं. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. आमगेले संस्थानाचे आराध्य देवता श्री वेदव्यास रघुपती नरसिंहदेवाले चरण सन्निधानांतू वंदन करून घेवन तशीच आमगेले सर्व गुरुपरंपरे गुरुवर्यांगेल सन्निधानांतू वंदन करून घेवन तशीच हांगा विराजमान श्री काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामींगेले दिव्य चरणकमलाक वंदन करून घेवन आयचे दिवसू हे महाभारत एक आमी पारायण कसन देवाल सन्निधानान चलतस तज्जे एक चिंतन आमी प्रति दिवसू कोरून येतसाची तज्जे संची दिवसाचे चिंतन एक आमी हांगा पाविलसाची. कालच्या दिवसाक आमी अनेक विचारांनी पुरा चिंतन केले. तंतूय मुख्य जावन घेवन काल दिवसाक एक देवालयाची विचारान चिंतन तंतूय मुख्य जावन घेवन वेदव्यास देवालय एक अवतार दल्लले एक संदर्भ तशी एक दाशराजाले दृष्टांत अशें पुरो थंय एक सत्यवती म्हूण सांगून घेवन ती कशी थंय येवन पाविल अशें विचारू. तशीच थंय एक सत्यवती आनी पराशर महर्षी तांगेले एक दिव्य संवाद विचार अशें पुरो तंतूय मुख्य जावन घेवन तंतू तांगेले एक समागम जाले तशीच थंय सर्व एक काळोख इत्यादी पर जावन घेवन वचून घेवन ते समागम इत्यादी पर जाल्ले कूडले वेदव्यास देवाले जन्म जावचे विचारू कालचे दिवस आमी चिंतन केलें. ते सर्व आमी कालचे दिवस पर्यंत
आम्ही आदी पर्वांतूच आईल तसले एक विचार तंत अनेकही विचार येता जलरीची एक आमकां तंतुल एक सामान्य जावन घेवन कसन कसन एक विचार जावका तसे स्वल्प विचार मात्र आम्ही एक 5 दिवसांतू एक चिंतन केलेलें. तशी मुखार कशी म्हळ्यार एक शांती पर्व म्हूण सांगून येता. महाभारतांतू 18 पर्व म्हूण प्रसिद्ध ते तंतू एक पर्व खंयचे म्हळ्यार शांती पर्व म्हूण. ते शांती पर्व म्हूण सांगले आरंभ जावचे कसन म्हळ्यार राजधर्मानुशासन पर्व म्हूण एक पर्वा भितर अनेक अवांतर जावन आशिल्ले तसले एक पर्व म्हूण केला. तशी ते राजधर्मानुशासन करता एक ते पर्वाचे नाम ते खंय आरंभ जाता म्हूण सांगल्यार हज्जे पशी फुडें स्त्री पर्व म्हूण सांगून एक आसा. तंतू कसं म्हळ्यार एक सर्व कौरवांगेले आनी पुरा पांडवांगेले एक युद्धाचे संदर्भाचेर थंय कर्णाक हत्या करतात वध जाता कर्णाला वध जाता. तशी त्या संदर्भाचेर कसन जाता म्हूण सांगल्यार सर्व ते एक एक सर्व जनांक दलरीची भारी एक बेजार जाता. तो महावीर तो कर्ण तसले ताका नावाची दानशूर कर्ण म्हणून आमी लोकांत प्रसिद्ध म्हणटात. तशें आसतना ताका मारले नंतर कसन जाता म्हूण सांगल्यार हंत महाभारतांत दाखोवन दिता ती खंयचेय एक जो व्यक्ती आसचे पुरो ताका मारला म्हूण जाल्यार तागेले प्रेत कार्य कोण दाखयता म्हळ्यार ऊर्ध्वदेहीक म्हूण आमी कसन म्हणटात तें एक कोरणे तसले एखाद दाखयतात. अशें आसतना सर्व तागेले और्ध्वदेहीक कार्य आनी पुरा सर्व पश्चाताप पूर्वक जावन घेवन थंय युधिष्ठीर करचेक आरंभ करतकी तेन्ना कर्णाले स्त्री वर्गांक आनी पुरा पेतकयता आपोवन घेवन सर्व सांत्वन सांगता. अशेशी ते कर्णाल कसन महत्तरत आसा तागेले कसन एक प्राबल्य आसा पराक्रम आसा ते विचार पुरा सांगून घेवन सांत्वन सांगतकयता. तशें सांगून घेवन तदनंतर कसन जाता म्हळ्यार सर्व पश्चाताप ताका येवचेक आरंभ जाता. थंय दुखूनच आरंभ जावचे खंयचे म्हळ्यार शांती पर्व म्हूण. थंय वैशंपायन आनी जनमेजय राजालेची एक तंतू एक संवाद रुपारी आसता सर समग्र आमी महाभारत पळयल्यार ताजे मुखांतर आमकां कळटा. अशी वैशंपायन मुनी म्हणटा आसाची पांडव विदुर धृतराष्ट्र भरतवंशा सर्व चक्रवर्तीकी सर्व जन ಒಟ್ಟು जावन घेवन ते गंगेंतू जलांजली दिवचे म्हूण सांगून घेवन एक क्रम आसा. एक गेल्लो तसले एक व्यक्तीक तागेले उद्देशान करतना तागेले आत्माक मुखावेल कसन एक वाट आसा ते एक सुगम जावका म्हूण जाल्यार अनेक भाग विधीचे एक क्रिया भाग सांगिल्लो आसा. तंतू एक म्हूण सांगल्यार जलांजली म्हूण सांगून घेवन तंतू जलांजली दिल्ली मात्रान तांकां भारी एक तंतू तृप्ती जावचे एक साध्य. तशी तांणी जलांजली पर दिताची की तदनंतर पांडवांनी पुरा तांगेले एक आत्मशुद्धी कोरका म्हूण सांगून घेवन ते गंगा तटांतू ते लगीच नगरांतू 1 म्हयनो पर्यंत ते वास्तव्य करता गे. तशी थंय एक पडी कन जाता म्हळ्यार प्रति दिवसा मणकेची युधिष्ठिरू जलांजली दितास. जलांजली पुरा दिवन घेवन थंय युधिष्ठिर बसील तेन्ना अनेक ब्रह्मर्षी पर येवन घेवन पावताची की सिद्ध म्हूण सांगून घेवन थंय पावताची. तशीच वेदव्यास देवस्य पुरो नारद देवळ तशीच महर्षी देवस्थान म्हूण सांगून कण्व तांगेले शिष्य आशिल्ले सर्वजन थंय येवन घेवन युधिष्ठिरा लागीं येवन घेवन पावताच गे. तशीच तांगेले ಒಟ್ಟೂज कोण येता म्हळ्यार अनेक विधाचे वेद विद्वांस म्हूण वेद गोत्त आशिल्ले तसले वैदिक म्हूण आमी कसन म्हणटात. तशीच एक पवित्र जावन आशिल्ले तसले एक बुद्धी आशिल्ले तसले विप्र म्हूण म्हळ्यार ब्राह्मण पुरोहित तांणी येवन घेवन पावताच की अनेक जन गृहस्थ स्नातक तशी सर्व संत वरेण्य पूर्वजनय थंय येवन घेवन पावताच की पावन घेवन त्या वेळार एक ऋषिवरेण्य ते युधिष्ठिरा लागीं उलोवंक तसले एक संप्रदाय केन्नाय खंयचेय एक कार्य अशें पुरो एक सुखांत अशें पुरो दुख्खांत अशें पुरो एकूल एक देवन घेवन घेवका म्हूण. आनी तुजी भगवद्गीते भितर परमात्मान सांगला सुख दुख्खे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो म्हणटना खंयचेय अशें बरो सुख दुख्ख वेळार केन्ना सुखा वेळार पुरो जन आसतना आसतात त्यांची जन दुख्खा वेळार समेत आसल्यार त्या केन्ना प्रीती शाश्वत के. तशें आसतना ते युधिष्ठिरा लागीं येवन घेवन एकेकचे महात्मानी पुरा उल्लोचेक आरंभ केला की आयल तसले जनांक आनी पुरा सर्व रितीर तो सत्कार करतकी तशीच आसनादी पुरा दिवन घेवन तांकां बैसाची म्हूण सांगून पुरा दिवन घेवन तदनंतर 1000 संख्येचे ब्रह्मर्षी
थई गंगातट अंतू युधिष्ठिराक आश्वासन दिवचे आरंभ करता की तू खंचे रीती तुम कर्ण एक हतदल्ला म्हण सांगून घेवन त्या वेळार तुम व्याकुल करून बैसू नका तंतु भायर दुःख दुखून घेवन म्हण सांगून ताका सांगता चमकलिके अशें आसतना वेदव्यास देवनी पर आरंभ करून घेवन सर्वजन उलयतना नारद महर्षी थंय धर्मराजाक उद्देश जावन घेवन उल्लेख आरंभ करता की म्हणटा की भवता बाहुवीर्येण प्रसादान माधवस्य च जितेयमवनिः कृष्ण धर्मेण च युधिष्ठिर तुक हें एक भूंय मेळल असराया खंयचे निमित्त मेळल तुका म्हूण सांगल्यार भवता बाहुवीर्येण तुगेल कसन एक बाहुबल आस पराक्रम आस त्या पराक्रम दुखून घेवन तुक हें एक भूंय मेळल तशीच प्रसादान माधवस्य च माधवाल प्रसादान म्हळ्यार कृष्णाले अनुग्रह प्रसादान म्हणटना तुका सर्व रितीर तुका हें अनुग्रह दल्ला जितेयमवनिः कृष्ण हें सर्व एक कसन एक भूंय आस तुव तंतु तुका जय मेळल आस धर्मेण च युधिष्ठिर तुका मेळल खंयचे निमित्त म्हळ्यार अधर्मान केलें न्ही तुवें कसन तुवें धर्माचरण केला ते धर्माचरणा निमित्ती तुका हें सर्व भूंय मेळ्ळा म्हूण सांगून घेवन ताका म्हणटा दी तुगेले शत्रू सर्व जन हतदल्लेची तशीच तूं तुगेले सुहृदांकनी पुरा एक संतोष दिता आशिल्लो न्हू घोडे तुगेले बंधुजन पुरा कोण आसता जी सुहृद आसता जी तांकां पुरा जनकय तुव संतोष दिता आशिल्लो तशीच राज्यलक्ष्मी पुरा तुव अनुभवनी पुरा करता आशिल्लो तशें आसतना हें खंयचेच एक शोक आसल्यार समेत तूं घेवचें नज राया म्हूण सांगून घेवन ताका सांत्वन सांगता गे तशें आसतना युधिष्ठिर सांगता की कसने म्हूण सांगल्यार भगवंत जावन आशिल्लो तसलो कृष्ण परमात्मा आमगेलो ಒಟ್ಟು आशिल्लो तगेलेची अनुग्रहान म्हणटना तगेलेची बाहुबलान म्हणटना ब्राह्मणांगेल अनुग्रहान भीमसेन आनी अर्जुनाली एक पराक्रमान म्हणटना सर्व हे भूमी हांव जय प्राप्त केला वय जलरी मिगेले मना भितरी निरंतर जावन घेवन एक दुःख येतस कसने म्हूण सांगल्यार हांव मिगेले बंधू बांधवांक मारले नवे बंधू बांधवांक मारण घेवन कसन प्रयोजन आतां हांगा म्हाका भूंय मेळ्ळा सर्व मेळ्ळा वय जाल्यार बंधू बांधवांक मारण मेळल तसले भूंय निमित्ती म्हाका कसन प्रयोजन सौभद्रम द्रौपदेयांश्च घातयित्वा सुतान प्रियान जयोयमजयाकारो भगवन् प्रतिभाति मे तो म्हणटकय म्हाका थंय एक जय म्हूण सांगून कसन मेळ्ळा हें पराजयाक समान खंयचेची जय म्हूण सांगिल्लो जाल्यार केन्नाय जयाकच समान जावन आसका सोडल्यार पराजय जावचें नज न्हू केन्नाय तशें आसतना तो म्हणटा सौभद्र सुभद्रेल पूत जावन आशिल्लो तसले अभिमन्यूक द्रौपदेयांश्च अनेक जन द्रौपदेल चेडुवांक आनी पुरा घातयित्वा एक युद्ध निमित्ती मार्ची तशें जालें वता तांणी मोर्ची तशें जाल्ले प्रिय जावन आशिल्लो तसले चेडू तांणी तसले ते चेडुवांनी पुरा गेल्लीची अशें आसतना जयोयमजयाकारो म्हाका हें ताजे तांकां पुरा मान घेवन म्हणल्यार समेत हें एक जय कसन आसल्यार समेत ते सर्व म्हाका अपजयाकची पराजयाकची समान जावन आस म्हूण सांगून म्हणटकय तशी त्या वेळार म्हणटकय मिगेले एक वृष्णिकुलाचे कन्ये जावन आशिल्ली तसली ती सुभद्रे ती हांगा येवन घेवन पावल्यात द्वारकेक येवन बसल्यात थंय मधुसूदन कसन करता म्हळ्यार तागेले मोगा भयणी ते भयणीक काण घेवन हांगा आपोवन हाण सोडली म्हणून जाल्यार थंय त्या वेळार तिणें कसन एक प्रश्न नेमगेल्यार हांव कसन तीक उत्तर दिवचें कसने उत्तर दिवचें हांव समर्थ जावन आसवे म्हूण सांगून घेवन म्हणटा तशीच द्रौपदी जाल्यार समेत तिगेले चेडुवांक आनी पुरा मारला म्हूण सांगून घेवन मना भितर शोका व्याकुळ जावन घेवन आसती दीन जावन घेवन आस अशें आसतना मिगेले भाव पूर जनी भावंड पुरा मेल्लीची तशें आसतना अस्मत्प्रिय हिते युक्ता भूय पीडयती अतीव माम हांव कसनी एक मिगेले बंधुवर्गांनी पुरा गेल्लीची म्हूण सांगून मिगेले मना भितरी चिंतन करता चिंतन केले मात्र नची मिगेले मनांत मस्त पीड येवचे आरंभ जाता तशें करून घेवन हांव कसन तांकां उत्तर दिवचें म्हूण सांगून निमगीत खंय तशीच नारदा लग्गी एक वृत्तांत सांगचे आरंभ करता कसन म्हळ्यार म्हाका कर्ण ताका वध केला म्हूण सांगून मना भितर दुख्ख सहज जलरी एक वृत्तांत मना भितरीच आनीक एक गुंतस कसले का म्हळ्यार मिगेल हांव सुद्दां आशिल्लें कुंतीन ते कर्णाले एक जन्म रहस्याची ती निप्पोवन दवरले तिणें कसने ते विशय आमकां सांगिल्लें ना
म्हणताना आमकां तदनंतर कळ्ळें कसर म्हळ्यार आमी मरलाल विंगड कोणाक न्ही आमगेले अण्णाक तशें तेगून तसल ते हक्क मरलाल दिवी ती अनेक रितीर म्हाका दुःख दत्तस यस्स नागायतो बलो लोके प्रतिरथो रणे सिंह खेलरतिधीमान घृणीदाता यतव्रतः तो कर्ण कशें आशिल्लो म्हूण सांगून घेवन म्हणतो अयुत नागा बलः एक 10,000 हस्ती ಒಟ್ಟು जाल्ली कशें भीमाक बल आशिल्लें तितले बल समेत ते कर्णाक समेत तो वर्णन करता तशी जी लोके अप्रतिहतो रणे ರಣಾಂತು ರಣಾಂಗಣ एक पडताना प्रवेश तल्ली म्हणून जाल्यार तक्क एक समान जावन आशिल्लो तसले एकलो अनेकलो क्षत्रिय अंतू जल्ललना तितली एक भारी एक चतुर जावन आशिल्लो तसलो तो सिंह केल रतिश्रीमान तशी जी केदनाय कशी म्हण रणांगणांतू सिंहा म्हण केची पराक्रम सिंहा कशी विंगड खंयचेची एक प्राणी लग्गे अशेके पुरो अथवा नाश अशेके पुरो अथवा खंयचे तक्के एक तूं दुःख दिवका म्हूण सांगून घेवन ताजे वेर अटॅक करका म्हूण सांगून घेवन आसल्यार समेत सिंह कशी गर्जन करताची मुखार मुखार येतगी तशीच तो तागे लागीं एक आशिल्ली पराक्रम निमिती सिंहा म्हण केची रती तसलते एक तागे लागीं रती आशिल्ली तागे लागीं तशी जी घृणी दाता यतव्रतः घृणी म्हण दयाळू जावन आशिल्लो तो दाता अत्यंत दानितो दानाक पर एक तागे विंगड अपरनामाची कर्ण म्हूण म्हणटा ती तशें आसतना संयमपूर्वक जावन घेवन यतव्रतः व्रत इत्यादी पुरा करतसिलो तसल तो एक चांग जावन आशिल्लो कर्णाक हांव ताका मारन घाल्ले आमी पूर्वजन उडसेरून मारत तशें केलें ताका म्हूण सांगून घेवन म्हणटा तशें आसतना आश्रयो धार्तराष्ट्राणां मानी तीक्ष्ण पराक्रमः अमर्षी नित्यसंरंभी क्षेप्ता स्माकं रणे रणे अशें आसतना तो कशें आशिल्लो म्हूण सांगल्यार धतराष्ट्राल चेडूं कोण आसता जी ते चेडूवांगेलो आश्रय भितर आशिल्लो तशी जी अभिमानी जावन आशिल्लो तीव्र पराक्रमी जावन आशिल्लो अमर्षशील नित्य जावन जाल्यार रिची एक रोशांत आशिल्लो तसलो युद्धांतू आमगेले वैरी अस्त्र मुखांतर प्रहार करतसिलो अनेक वेळार आमकां तागेलो वाग्बाणा मुखांतर अशी बाण न्ही वाक म्हूण सांगिल्लें तसलें उतराच्या बाणा मुखांतर आमगेले वयर तो एक कसनी एक पराक्रम दाखयत आशिल्लो तसल तो एकलो कर्ण तसल ताका हांव मारले आमी पुरा तशें म्हणटना तागेलो पुरा म्हणटकी तागेलो आशिल्लो तसल गूण खंयचे म्हूण म्हणटा शीघ्र जावन घेवन एक युद्ध करता तसले एक कल तागेले आशिल्ले ते खंयचे रितीर तागे लागीं एक उणेपण आसल्यार समेत खंयचे एक आयुध ना जाल्यार समेत शीघ्रात शीघ्र तांतू मुखार तो येवन घेवन युद्ध करचे कल तागेले आशिल्ले तशी जी अस्त्र प्रयोग करतसिलो धनुर्वेदाचे विद्वान सुद्दां नाशिल्लो असले अद्भुत पराक्रम जावन आशिल्लो तसलो तो एकलो कुंतिले पुतूची गुप्त जावन घेवन दललो तोचे आमगेले अण्ण जावन आशिल्लो म्हूण सांगून घेवन म्हाका मागीर कळलें तशें आसतना केन्ना सांगलें तिणें म्हूण सांगल्यार तोय कर्मणि तम कुंती कथयामास सूर्यजम पुत्रं सर्वगुणोपेतम अवकीर्णं जले पुरा अशें आसतना एक जलांजली दिवता तसले संदर्भाचेर अवसून हें रहस्य सांगलें आमकां असल रहस्य सांगिल्लें तेन्ना भगवंत जावन आशिल्लो तसलो तो सूर्य परमात्माले अंशाद कोण घेवन दललो एकलो पुतूची आमगेले अण्ण जावन आसतो तशें आसतना तावची मिगेले पुतू म्हूण सांगून घेवन कुंती सांगतास अशी बरो सांगता आसतना सर्वगुण संपन्न जावन आस म्हूण सांगून घेवन तागेलो वृत्तांत सांगू सूर केले आनी नेमकी तागे खंयची खातीर तुगेलो पुतू म्हूण जाल्यार ताका त्याग केल्ले कसलेक सोडली कसलेक म्हूण सांगून घेवन नेमकी तेन्ना नारद मुनी वृत्तांत सांगता गे अशें आसतना कुंती कसन करता म्हूण सांगल्यार कन्या जावन आसतनाची सूर्याल अनुग्रहान ती गर्भवती जाता तशें आसतना त्या वेळार ती कर्णाक जन्म दिता जन्माक दिल्यार तेन्ना कसन करता म्हळ्यार विंगड कसने ती कुपायना ती एक पेट्टे भितर ते चरडा घालतगे चरडा घालून घेवन गंगेल प्रवाह भितर सोण सोडतगे ते सोण घेवन चमकल तसल ते एक चेरडू तशें आसतना ಗೊತ್ತಸುನಶ್ಯ ಬರೋ ಗೊತ್ತನಾಶ್ಯ ಬರೋ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಅಣ್ಣ ವೈನವतो ಸಲ್ತೆ ಅಣ್ಣಾಕ ಹಾವ ಮಿಗೆಲೆ ಮರ್ಚಿಗತಿರ ಹಾವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಮೇ ಮುನ್ ಸಂಗುನು ತೋ ಅನೇಕ ರೀತಿಯರಿ ಲಕ್ತಸ್ ಅಜಾನತ ಮಯಾ ಭ್ರಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಲುಬ್ಧೇನ ಘಾತಿತಃ ತನ್ಮೇ ದಹತಿ ಗಾತ್ರಾಣಿ ತೂಲ ರಾಶಿಮಿವಾನಲಃ ತೋ म्हणतस ಕೇವಲ ಹಾವ ತಕ್ಕ ಮರ್ಲಲ ಕಂಚಿಗತಿರಿ ಮಳಾರಿ ರಾಜ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಏಕ ಕೌರವಾಂಕನಿ ಪಾಂಡವಾಂಕ ಕುಜ್ಜುದಲ್ಲ ಕಂಚಿಗತಿರಿ ರಾಜ್ಯಗೋಸ್ಕರची राज्यलक्ष्मी आमकदवಕ म्हणून सांगून घेवन तांणी न्याययुतान घेवन तांणी राज्य दिनी म्हणून देवन तांगेलಗೋಸ್ಕರ तांणी एक न्याययुत जावन घेवन ते घेवका म्हणून सांगून घेवन युद्ध केलेलें धर्मयुद्ध ते तसल ते एक धर्मयुद्ध आनी पुरा केलेलें खंयचे खातीर एक राज्य घेवका म्हणून सांगून केवल हांव ते राज्याचे एक लोभ आसून घेवन हांव ताका गोतनाशी मारले नवे
त्या एक मक्का कशी एक मक्का दुःख दिता म्हणून सांगलारी तूल राशी विवानलह ओडी एक कंचे एक कोयराचे राशस्य पुर तसल ते राशी बित्तरी अथवा सुक्कील पानस्य पुर ते एक कीटी तंतु एक उज्जे कीट पडला पूरके पडलेलं मात्र खंची ರೀತಿಯ ದಹನ್ ದತ್ತ ಬತ್ತ ಎಕ್ಕ ಬಡೀಚಿ ತಶೀಚಿ ತಗಲ ಮನ ಬಿತ್ತೇರಿ ತಸಲ್ ಏಕ ದುಃಖ ದಕ್ಕ ದಹನ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತಸ तो म्हणता मिगेल भावंडांके ते विचार ಗೊತ್ತಸಿಲ್ವೆ ಗೊತ್ನಾ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ನಾ ಆಸಿಲೆ ಭೀಮಸೇನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ನಾ ಆಸಿಲೆ ನಕುಲಾಕ ಸಹದೇವಾಕ ಕೊಣಾಕ್ದರಿ ಹೇ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ನಾ ಆಸಿಲೆ ಜಲರಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತಸಿಲೆ ಕೊಣಮಳ ಕರ್ಣಾಕ ಗೊತ್ತಸಿಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಣಾಕ್ತೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಸಿಲೆ ತಶಸ್ತನ तो वेळारी त्या वेळार निमगीत काही तगेले औषधावनशील कुंतीन एक संधान करत सल एक प्रयत्न केला की त्या वेळार तक कळता कसन संधान करचे म्हणून सांगलारी एक पटी संधान करका म्हणून सांगून कुंती देवी थंय पुत्रा लागी कर्णा लागी चमकले वचून घेवन त्या वेळारी तगले म्हणत काही तू मिगेले पूत दावनस देवा तशी तू कसन करका म्हणून सांगलारी मिगेले पूत म्हणून ओपून घेवन मिगेलो ठेवका म्हणून सांगून घेवन निमगून घेत ती जलरी तो ಒಪ್ಪನಕ್ಕೆ ತಶಸ್ತನ ನಹಿ ಶಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಂ ತ್ಯಕ್ತುಂ ನೃಪಂ ದುರ್ಯೋಧನಂ ರಣೇ तो म्हणतके सने म्हणून सांगलारी तू कसनी एक इच्छित वर्ता ते हांव पूर्ण करचे साध्य ना कसले एक म्हणारी मक्का हांव खंयचे एक क्षात्र विद्या ताका अस्त्रणी पुरा मुखारांत कथा भाग येता अस्त्रणी पूरा तो ब्रह्मास्त्र इत्यादी पुरा विद्ये सिಕ್ಕून घेवन धनुर्विद्ये सिಕ್ಕून घेवन परशुराम देवाला अनुग्रह पुरा घेता तांगेले शापूय घेता तितले पूर जावन घेवन येवन राबची कोणाला ताणे दुर्योधनाला आस्थानांतरपचे कसले का म्हणारी खंचे एक जनस्य पुरो केदनाई तंके एक कसने एक तंका विशेष दावन घेवन आश्रय दावका म्हणून सांगून घेवन निराश्रितान शोभंते पंडिता वनिता लताह म्हणून एक वाक्य कसने म्हणारी एक आश्रय दावका गे त्याग जनाक कोण कोणाक म्हणारी पंडिताह कोण पंडित म्हणस्तदी पुಳ್ಳಿ ಕಾಲ ಅಂತೂ ಆಮೇಲೆ ಕಶಿ ಏಕ ಹ್ಯಾಕೆ ಪಡೆಯಲರು ಪೂರ ಅತ ಪುರಾಣಶ್ಯ ಪೂರೋ ಅಥವಾ ಹಂಚೆ ಏಕ ಪಡೆತನ ತಂತಿ ಏಕ ಕೊನೆ ಏಕ ವಿದ್ವಾಂಸ ತಂದು ಬಿತ್ತರಿ ಅವನು ಅನಸ್ತದಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಮುನು ಸಂಗೊನ್ಯೋನು ಬೇಗ ವೇದ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತ ಕೊನೆ ಪುಣಿತ ಏಕ ತಗಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ಥಾನ ಬಿತ್ತರಸ್ತದಿ ಕಲೆಕ್ ಮುನ ರಾಯಾಲೇಕ್ ತಕ್ಕ ಆಶ್ರಯ ದವಕ ಕೆದ್ನಾಕೆ ವನಿತಾ ಕೆತ್ತಶಿ ಸ್ತ್ರೀ ವರ್ಗ ಸಮೇತ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಕಾಲ್ ದಿವಸ ಆಮಿ ಪಡೆಯಲ್ಲ स्त्री वर्ग केदना काही स्वातंत्र्य दावका म्हणून म्हणटादी त्याला स्वातंत्र्य नाका म्हणटा कले म्हळ्यार तांकां कोणें एक आश्रय दावन आसतादी तशी लता आहा तशी जी वाली कशी म्हणून सांगलारी वाली पुरा एक आमी खंय अशी नेला गल्लर समेत ते ताजितल्यान पुरा ते मुखार वचका जाल्यार ताका आश्रय दावका जाल्यार कसने एक वस्तू अशें बरो ताका आश्रय कोण घेवन ते मुखारसून घेवन वता म्हणटना हे तीन एक केदना की आश्रय दावका अशें आसतना तो म्हणटकर म्हळ्यार म्हाका आश्रय दिलेलो कोण म्हणून सांगल्यारी मिगेलेची राया समान दावन आशिल्लो तसलो तो दुर्योधन म्हणटा दुर्योधनाले एक अंदकून घेवन हाम सोण घेवन येवचें साध्य ना तशीच हाम त्या वेळार तक्क खैमिनी तक्क सोण घेवन हांव तुमगेर टायल म्हणून जाल्यार कंदता म्हणून सांगल्यारी अनार्यत्वं रशंसत्वं कृतज्ञंच मे भवेत तो म्हणटा तो वायट अशें पुरो जाल्यार ह्या संदर्भाचेर ताका हांव सोण आयलो म्हणून जाल्यार तक्क हांव दिलेलो तसले कंदता म्हळ्यार मिगेल नीचत्व हांव दाखयला म्हण केदत्ता मिगेल कसने क्रूरत आस त्या दाखयला म्हण केदत्ता कसने एक कृतज्ञ हांव म्हूण सांगून घेवन सगळे लोकांक हांव दाखयला म्हण केदत्ता ताजे खातीर हांव येना म्हूण सांगून म्हणटा तशीच युधिष्ठिरेन संदिर्ही यदि कुर्यां मते तव भीतो रणे श्वेतवाहात इति मां मंस्यते जनः तशी म्हूण सांगून घेवन कुंतेले म्हणटा आसतो तूं सांगला म्हूण सांगून घेवन हांव तो भायर सोन घेवन आतां पांडव पक्ष आयलो म्हणलेक्या दुर्योधना सोडले सोण घेवन पांडव पक्ष आयलो म्हूण जाल्यार कंदता म्हूण सांगल्यार केवल हांव आयले मात्राक कंदता म्हळ्यार भीतोरणे श्वेतवाहात अर्जुनाक भिवन घेवन तो आतां संधान करून घेवन हांगा येवन घेवन राबला पांडवाला घेवन पावला तो अर्जुना करून घेवन ताका भारी एक भंय आशिल्ले तसली एक उत्तर केदनाक एक लोका भितर प्रसिद्ध जाता तशें करून घेवन हांव एक अर्जुनाक ರಣಾಂಗಣಂತೂ ತಕ್ಕ ಕಂಚೇ ರೀತಿ ರಶ್ಯ ಬರೋ ಪರಾಸ್ತ ಕೋನ್ घेवनूची तदनंतर धर्मराज ಒಟ್ಟು संधी कोण घेता म्हणून सांगून अवसुले सांगून सोडतगे तशीची ती म्हणतगे तुका कसने इच्छाशे बरो अर्जुना ಒಟ್ಟು तुका युद्ध करचेक इच्छाशे बरो अथवा तुका विंगड 4 जनां मेर तुका कसनेची एक द्वेष नाशशे बरो जलरीची खंचे ರೀತಿ रश्य बरो तूव संधान कुरकाची म्हणून सांगून घेवन ती दुःखित समेत दत्तगे कंपित समेत दत्तगे भारी एक बेजार दत्तगिका तेदना ती तिक्क नमस्कार करून म्हणतगे तूं खंचे कारणाक मना भितर दुःख पावनाका
हांव केदनाक यशे पुरो समरांगणांत येवन पविल तेदना खंयचे कारणाक मिगेल भावंडा वैरी खंयचे रितीर हांव शस्त्रप्रयोगांनी पुरा कोरून घेवन तांकां तांगेले प्राण वच्चदशे हांव करना वध करना तांगेलो हांव. तशी जी तुगेल ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಚರಣು ಕೆದ್ನಾಕೆ ಅಸ್ತತಿ म्हण सांगून सोडतगे सार्जुना वा हते कर्णे सकर्णा वा हतेर्जुने म्हणतगे खंयचे रितीर अशें बरो युद्ध करचें निश्चित जावन घेवन युद्ध केल्या नंतर तुगेल ಒಟ್ಟು वरचे 5 जन चरणू तुका 6 जन चरणू अशें बरत हांव सेरून घेवन ताला वरचे 5 जन कशी म्हण सांगल्यार सार्जुना वा हते कर्णे अर्जुनान खैद वो कर्ण मारला रे तिका तुगेल ಒಟ್ಟು अशें कोण अर्जुनान त्यांची कर्णान अर्जुना मारला रे तुगेल ಒಟ್ಟು अशें कोण हांव तुगेल ಒಟ್ಟು आसता कर्णूची तुगेल ಒಟ್ಟು आसता तशें करून घेवन तुगेल ते एक कोण जन 5 जन चरणू आसता ती केदनाय तुगेल ಒಟ್ಟು 5 जन म्हण सांगून घेवन अशें हांव करता म्हण सांगून घेवन म्हणलें तेदना तशें करून घेवन तूं हांव सांगीन म्हण केची खंयचे रितीर तूं बेजार पावूं नाका म्हणून कुंती देवीलेक अवसुलगी म्हणतगे तशीची चांग दावन सिलसल करी म्हण सांगून घेवन ताका सांगून घेवन आशिर्वाद करून घेवन कुंती बाबा येता म्हणटना तीन कसांनी एक संधान करका म्हण सांगून लेखिले त्या रिची व्यर्थ जाल्ली तशी तसलते एक वीर दावन सिलसले सहोदराक अर्जुनान संहार केल्ले तशें आसतना त्या वेळार अर्जुनान जाल्या रिची ताका विशय गोतना आशिल्ले कर्णाक जाल्यार रिची गोत्तस म्हण सांगून घेवन ताण सांगून घेवन आशिल्ले तशें आसतना अर्जुना दुखून घेवन हतदल नंतराची कर्णार्जुन सहायोयम जयेयमपि वा सबम अशें आसतना अर्जुनाक कसांनी एक हत्या हांव केला तद नंतर म्हाका वेदन जावचें आरंभदल्ले म्हूण सांगून घेवन अर्जुन म्हणतगे युधिष्ठिर म्हणतगे कर्णार्जुन सहायोयम जयेयमपि वा सबम कर्ण आनी अर्जुन मिगेल ಒಟ್ಟು आसता वय म्हूण जाल्यार हांव सगळे मिगेले भुंयक हांव ಒಟ್ಟು जावन घेवन हांव जय करचेक समर्थ आस म्हूण आत्त कळटस म्हाका म्हणटना तितली एक वीर योद्ध जावन चलतो कर्ण म्हणून तागेले विचार म्हणटाच की तशें आसतना धृतराष्ट्राले चरणूम अनेक रितीर ತೊಂದರೆ इत्यादी पुरा दिलेले तेदना कर्णू जाल्यार रिची ते पळोवन घेवन शांत जातके एक पडे कर्णाक पळोवन घेवन ते दुःख शांत करून घेतिले की खंयचे रितीर तांकां वैत दिवसा आमी प्रश्न पळयले ताका म्हणटाची युधिष्ठिराक तुमी कसनेची चूकी करनी चूकी करनाशें आशिल्ले तेदना अनेक रितीर कौरवांनी दुर्योधनादी तशी शकुनी तांणी मुखार ಒಟ್ಟು जावन घेवन तुका तितले पीड दिलेले तेदना पांडवांक पीड दिलेले तेदना तें तुगेले पराक्रम खंय चमकले खंयचे खातीर तूं आतां पराक्रम दाखोवन घेनी म्हूण सांगून घेवन निमगेले तेदना त्या वेळार म्हणटा कसं न्ही म्हूण सांगल्यार हाजे हेंचे विचार म्हणटा तो ते कितलेचे म्हाका कोप येवन अशें बरो तांगेले ಒಟ್ಟು ते कर्णा पळयले ಕೂಡಲೇ मिगेले ते सर्व शांत जावन वतशिले तशीची ते दुर्योधनाले विचारांनी पुरा म्हणटाची वत्तनाच म्हणटा दुर्योधना ಬಗ್ಗೆ ताणें चांग जावन आशिल्ले विचारांनी पुरा म्हणटना तशीची तांगेले बग्गेनी पुरा चांग विचार पुरा म्हणटा आसतना म्हाका मना भितर अनेक रितीर एक रोश इत्यादी पुरा येता आशिल्ले जाल्यारीची ते कर्णा पळोवन घेवन शांत जाता आशिल्ले तशें आसतना अनेक पडी कसन जाता म्हूण सांगल्यार तो म्हणटा कर्णाक पळयलके कर्णाक पळोवन घेवन तागेले पांय पळयतना तागेले अवसल पांया म्हण केसके म्हणटना कुंतील पांयो आनी कर्णाल पांयो एकूल एक जावन आसा अशें आसतना ताका मना भितर ही प्रश्न येता हांव आतां मिगेले अवसल पांय पळयतास की मिगेले भावाल पांय कर्णाल पांय पळयतास म्हूण सांगून मना भितर एक प्रश्न येतगे प्रश्न आयल्यार समेत तो कसन करता म्हूण सांगल्यार खंयचे रितीर मनांत संधी आयल्यार समेत कसनेची विचार करूं वचनाके कारणं नाधिगच्छामि कथंचिदपि चिंतयन् खंयचे रितीर हांव चिंतन करूं वचना त्या वेळार जाल्यार आतां ह्या संदर्भाचेर तो कुंती पुत्र म्हळ्यार आमगेलेच अण्णा म्हूण सांगतना कसले तागेले पांय त्या नमुने अवसूल पांय म्हण की आशिल्ले अवसूल पांय आनी तागेले पांय खंयचे रितीर सदृश जावन आशिल्ले म्हूण सांगून घेवन मिगेले मना भितर एक विशय येता म्हूण सांगून घेवन कळटा तशी श्रोतुमिच्छामि भगवन् हुत्तः सर्वं तथा तथं भवान् हि सर्वविद् विद्वान् लोक वेद कथा कृतम् अशें आसतना देवते सर्व जाणांनी पुरा ताका लागीं म्हणटा की कसन पुरा विचारांनी पुरा आसा तूं सांग तशीची लोके वेद कृता कृतं गुह्यमे तत्तु देवानां कथयिष्यामि तेन घ तन्निबोध महाबाहो यथा वृत्तमिदं पुरा तशी देवा लागीं त्या संदर्भाचेर थंय जनमेजय राज्याला रिची म्हणटके वैशंपायन ऋषी लागीं तुमी सर्व विचार सांगाची तशीची नारद ऋषिवरेण्य लागीं पुरा तांणी निमगिताना युधिष्ठिर दरी सांगता वतके कसने आसल्यार तुमी सांगता म्हूण सांगून घेवन म्हणटा तशी कसने म्हूण सांगल्यार एक पटी सर्व देवतेनी पुरा विचार करता की
विचार करून घेऊन सक्कड भूमंडल अंतू सर्व एक क्षत्रिय समुदायस तसल ते एक त्यांनी पुरा शस्त्राच्या आघात मुखांतर जाऊन घेऊन स्वर्गलोका वचून घेऊन पावका म्हणून सांगून घेऊन एक चिंतन करून घेऊन कुंतील गर्भांतू एक चरड उत्पन्न जावं तशी करतागे त्यांची हे संघर्षाक मूल कारण तक्क नामकसने म्हणून सांगणारी राधेय म्हणून सांगून घेऊन म्हणजे राधापुत्र म्हणून सांगून घेऊन ताक म्हणतादी सूतपुत्र म्हणून सांगून घेऊन ताक म्हणतादी तशेंच तो एक पडी कसन करता म्हणारी अंगीरस गोत्राचे एकलो ब्राह्मण श्रेष्ठ कोण म्हणारी द्रोणाचार्याला वत्तगई वचून घेऊन धनुर्वेदनी पुरा सिक्तगे ते धनुष सदकून घेऊन कशी एक विद्येनी पुरा सिक्का प्रत्येक विद्येनी पुरा सिक्कून घेऊन सबलम भीमसेनस्य फाल्गुनस्य च राघवम बुद्धिंच तव राजेंद्र यमनयोर विनयम तदा तो कसन करता म्हणारी भीमाल कसन एक बल अस अर्जुनाल कसन एक शीघ्रदस धर्मराजाल कसन बुद्ध्यस नकुल सहदेवाल विनयतस ते सर्व ते पळून घेऊन पोट्ट उज्ज पावतगे हांव धनुर्विद्य शिकल्यार समेत तसल ते हंक पळोवन घेवन इतले पुर तांणी पराक्रमी जावन आसतना म्हूण ताका पोट्टा किच्चेत वट्टा उज्जेत गे तशीची सख्यांच्या वासुदेवस्य बाल्ये गांडीव धन्मनः अर्जुन केदन पळयल्यारी कृष्ण परमात्मा वटस तसल ते अर्जुनाक पळोवन घेवन हो केदनाय देवाला वट्टस नवे म्हूण सांगून घेवन त्या वेळेला ताका पोट्टा उज्जेत गे प्रजानाम अनुरागंच चिंतयानो व्यदह्यत असले ते पांडवांकनी पुरा पळोवन घेवन प्रजा पूरा ಒಟ್ಟು जावन घेवन भारी संतोषार तांकां सत्कार करतदी तांगेले वेर चांग गौरव दवन घेतला तसल ते एक मना भितर दवन घेवन म्हाका अनेक रितीरी पोट्टा येवचे दल्ले तशें आसतना त्या वेळारी ताका कन करता म्हूण सांगल्यारी राज जावन आशिल्लो तसलो दुर्योधन ते दुर्योधनाली एक सख्य करते एक अवकाश येतगे तशें आसतना ताका समजावन घेवन ताका प्रथम जावनूच पांडवांक पळोवन घेवन ताका एक भारी रितीर ताका पोट्टा उज्जस तशी ते पांडव आशिल्ले ते पोट्टा उज्ज समजावन घेवन दुर्योधनय मेळ्ळो दुर्योधना वट्ट मेळून घेवन तांकां वायट करचें आनी पुरा द्वेश करचें पुरा आरंभ केले गे तशें आसतना एक पडी कन करता म्हूण सांगल्यारी अर्जुना पळयत गे अत्यंत शक्तिशाली तो कशी म्हळ्यारी धनुर्विद्या पारंगत तो तागेले ते एक धनुर्विद्येची पुरा पळोवन घेवन ताका द्रोणाचार्याल शिष्य म्हूण सांगून घेवन कळत गे अशें आसतना कशीपणी करून वचून हांव द्रोणाचार्या लागीं हें धनुर्वेद सिक्का म्हूण सांगून घेवन तागे लागीं वत्त गई तशें आसतना द्रोणाचार्याला वचून घेवन ताका नमस्कार करून घेवन म्हाका कशीपणी करून तुमगेले शिष्य कोण घेया ती म्हूण सांगून निमून घेत गे द्रोणाचार्य जाल्यारीची हक्क पळोवन घेवन हडना सिकतलो हो म्हूण सांगून घेवन हक्का शिष्य कोण घेता ती शिष्य कोण घेवन कसन करता म्हूण सांगल्यारी तागेले आशिल्ले तसले सर्व विद्यांनी पर दिवचे आरंभ करतना एक दिवस निमगेत काय हो कर्ण कसने म्हूण सांगल्यारी म्हाका एक विद्य सिक्का म्हूण आसा कसने म्हणारी ब्रह्मास्त्र विशयान म्हाका ते खंयचे रितीर सोडचे वपास ते आमगे लागीं घेवत तसले रीती कसने ते पुरो तुमी सविस्तार जावन घेवन सांगका तशीची म्हगेली एक इच्छा कसन म्हूण सांगल्यारी हांव इतले पुरो शिकून घेवन अर्जुना वट्ट हांव युद्ध करका अर्जुन कशी पराक्रमी की तशी हांवय पराक्रमी जावन घेवन युद्ध करता तशें जावका म्हूण सांगून घेवन तागे लागीं निमून घेत गे निमगे जालें तेन्ना द्रोणाचार्याक कशी म्हूण सांगल्यारी ते केदनाय गुरुवर्या कशें म्हळ्यार शिष्या वयर एक वाचतले आसता तशें आसतना हो विद्य जावका म्हणून निमगीत आसा म्हगेले शिष्य जावन आशिल्ले जाल्यार एक अर्जुना के जावका म्हणून निमगीत आसा अर्जुना वट युद्ध करका म्हणून निमगीत आसा अशें आसतना शिष्या वयर आनी पुरा एका रितीर पुरा पळोत जाल्यार तागेले गुण म्हणटना ताका खंयचे रितीर एक ताका कशें शिकोवचें तशीच केदनाकय गुरुवर्य कशें म्हणून सांगल्यारी तांगेले पूत अशें पुरो शिष्य अशें पुरो तांगे कल एक रितीर पळोवन घेवन एक तांकां योग्य मार्गदर्शन दिवचें गुरूल कर्तव्य अशें आसतना खंयचे रितीर ताका जायना म्हूण सांगूंक जायना तशें आसतना तांगे लागीं तो म्हणटकी तुमी कृपावंत जावन आसताची बुद्धिवंत जावन आसताची तशें करून घेवन हें सर्व रितीर तुमी म्हाका हें विद्य सांगता तशी मुखार वचून कर्णाक खंयचे रितीर अस्त्र शस्त्राची विद्यांनी पुरो गोतना म्हूण कोणें सांगू ना तसल ते एक विद्या पारंगत जावं तशी करका म्हूण सांगून घेवन त्या वेळार निमगे जालें तेन्ना गुरुवर्या कळतगे हो अर्जुना वयरी एक हेन रितीर भावन दवन घेतला विरोध करतस तशें करून घेवन अर्जुना वयरी त्या वेळार एक प्रीती दवन घेवन द्रोण आचार्य कसं म्हणटा ती म्हूण सांगल्यारी ताका म्हणटा की ब्रह्मास्त्रम ब्राह्मणो विद्यात यथावत् चरितव्रतः क्षत्रियो वा तपस्वीयो नान्यो विद्यात कथंचन म्हणटा की हें ब्रह्मास्त्र म्हूण शिका म्हूण म्हणटस तूं जाल्यार शिकचे कोणाक शिकता ते ब्रह्मास्त्रम ब्राह्मणो विद्यात कोण ब्राह्मण आसा
ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಯಥಾವತ್ ಚರಿತವ್ರತಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋವ ತಶೀಜಿ ಉತ್ತಮದ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಸಿಲ್ಸಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ್ ಸಿಕ್ಕೇದ್ಗೆ ಅಥವಾ ತಪಸ್ವಿಯೋ ತಪಸ್ವಿದ ಅವನ ಸ್ಥಳದ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕೇದ್ ಸೊಳ್ಳರಿ ವಿಂಗಡ ಕೊಣಕಚೆ ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಲಿಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನಾನವೇ ಮುನ್ ಸಂಗುನ್ಗೆ ಅವನು ಮಣತಾಗೆ ತಶಸ್ತನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತಗೆ ತಂಗೆಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಂಗೆಲೆ ಮಣತಗೆ ಹಾವು ಮುಖಾರ್ಸುನು ಪರಶುರಾಮ ದೇವಲಗೆ ಇವತ್ತ ಪರಶುರಾಮ ತಂಗೆಲಗೆ ವಚುನ್ಗ್ಯೋ ಹಾವು ಮಿಗೆಲೆ ಮುಖಾವೆಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಬತ್ತ ಮಣು ತಂಗೆಲಗಿ ಯಥೋಚಿತ ತಂಗ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರಕೋನ್ಗ್ಯೋನು ತೈದಕ್ಕೋನು ಭಾರಿಸೋನ್ಗ್ಯೋನು ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತ ಮಣು ಸಲ್ತೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತಕ ವಚುನ್ಗ್ಯೋನು ಪಾವುತಗೆ ವಚುನ್ಗ್ಯೋನು ಪರಶುರಾಮ ದೇವಲಗಿ ಸರ್ವ ರೀತಿರಿ ಪಾಯಿಂಪೋಣ್ಗ್ಯೋನು ಮಣತಗೆ ಹಾವು ತುಮ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತಾಸ ತಶೀಜ್ ಹಾಮ ತುಂಗೆಲಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾ ಮುಣಾಯಿಲ್ಲ ಮಣ್ತನ ತನ್ನೆ ನಿಮ್ಗಿತಾಕೆ ತೂ ಕ್ವಾಣ ಕಂಚಿ ವಂಶಾತ್ತೂವ ಮುಣ ಸಂಗುನು ಮಣತಗೈ ಹಾವು ಭೃಗುವಂಶಾಜು ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಅವನಸ್ಸ ತಷ್ಟಗೊಂದ್ಯೋನು ಆಮ ತುಂಗೆಲಗಿ ಸಿಕ್ಕಾ ಮುಣಸ್ಸ ತುಮಿ ಕಂಚೇರಿ ತಿರಮಕ್ ಸಿಕ್ಕೋ ಕಾಮ ತಶಸ್ತನ ತನ್ನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮಣತಾಗೆ ತು ಭೃಗುವಂಶಾತ್ನಮೆ ಜಾಯ್ತ ತುಖಾಮ ಸಿಕೇತ ತಶೀಜಿ ತನ್ನಿ ಕಸನೆ ಮಣತೆ ಮುಣಸಂಗ್ಲರಿ ತುಕೆಲ ಗೋತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರ ಪಡೆತನ ತು ಶಿಷ್ಯದವಚೆ ಅರ್ಹದ ಅವನಸ್ಸ ತಷ್ಟಗೊಂದ್ಯೋನು ತುಕ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ಮುಣಸಗೊಂದ್ಯೋನು ತಕ್ಕ ಅಪ್ಪನು ಭರ್ತಾಗೆ ತತ್ರ ಕರ್ಣಸ್ಯ ವಸದಃ ಮಹೇಂದ್ರೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸನ್ನಿಭೆ ಗಂಧರ್ವೈ ರಾಕ್ಷಸೈರ್ ಯಕ್ಷೈರ್ ದೈವೇಶ್ಚಾಸಿ ಸಮಾಗಮಃ ಥೈ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತ ಅಂತೂ ಗುರುಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತೂ ಮಳ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಲ ಅನುಗ್ರಹಾನ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತ ನಸಿಲ್ತೆದ್ನ ಸರ್ವ ರೀತಿರ್ತಿ ಪುರ ಏಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತ ಮಳ ರೀಚಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಥೈ ಕಶ್ಯ ಮುಣ ಸಂಗರಿ ಸರ್ವಜನ ಕರ್ಣಾಂಕನಿ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಮೆಣಕ ಮುಣ ಸಂಗೊಂಗ್ಯೋನು ಗಂಧರ್ವ ರಾಕ್ಷಸ ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ ಸರ್ವಜನರ ರೀಚಿ ಥೈ ಯೋನ್ಗ್ಯೋನು ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಜ್ಕೆ ತಸಲಿ ಏಕ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವತ್ತೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತ ತ್ಯ ಪರ್ವತ ಅಂತೂ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕದ ಅವನಿಗೆವನು ಪರಶುರಾಮ ದೇವಲ ಮುಖಾಂತರ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗದ್ದತ್ಗೆ ತಶೀಜಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರ್ತಕೆ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಅನಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಚನಜ್ಜಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರ್ತಸ್ಕಾಕೆ ಕಂಚೇ ವಿದ್ಯಶ್ಯ ಪುರೋ ಮಣ್ತನ ಅನಭ್ಯಾಸೇ ವಿಷಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಣ್ತದಿ ಆಮಿ ಕಂಚೇ ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ಯ ಪುರೋ ಸಿಕ್ಲಿ ಮಣ್ಣದಲರಿ ಮಾತ್ರ ತೇ ಏಕ ಪೂರ್ಣದಾಯನ ಸಿಕ್ಕೂನ್ಗೆ ಅವನ್ ಪದೇ ಪದೇ ತೇ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಚಿಂತನ ಕರ್ತಸ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ತೇ ಅಮ್ಕ ಅಮೃದ್ದತ್ತ आम्ही अनभ्यास केले म्हणून दरारी म्हणारी अभ्यास करण्याची बसलरी त्या दरारीची एक विषदावचे काम कारंभ दत्तगे म्हणताना तशी असताना अभ्यास कर्तव्य गई तशी असताना त्या ते एक धनुर्विद्येचे एक पारंगत पळून घेऊन सर्व देवते यक्षगंधर्व कोण पर्यंत असलेची त्यांनी सर्वजण कर्णालगीची भारी एक सख्य कोरचे आरंभ केले की अशी असताना एक पडी कंदत्ता म्हणारी कर्ण एक समुद्राचे बदींतू रबला रबून घेऊन थंय हातांतू बाण खडग इत्यादी परा धारण कोण घेतला की तशें आसतना दूर कोण घेवन एक प्राणी पडयल ताणें प्राणी पळोवन घेवन कंचकीचे एक हिंसर प्राणी म्हूण सांगून घेवन अकस्मात जावन आयला म्हूण सांगून ताका मना भितर येवन घेवन थंय रब्बिल कडेन दुखून वची ते दूर दुखून दिसता आसले ते प्राणीक मान सोडतगे मरल तेतले कसन दत्ता म्हूण सांगल्यारी मुखार पळयता मुखार वचून पळयतना कसने म्हूण सांगल्यारी गाय गायक हांव मारल नवे म्हूण सांगून घेवन मना भितर दुःख करताना त्या कोणाला गाय म्हणून सोनक पळोवक पळया केन्ना ही गायक मारचेची अत्यंत होड पाप त्या कोणाला गाय म्हणून सांगून घेवन तो सोदून घेवन पळयता त्या वेळार करता कोणे म्हणून सांगल्यारी थंय एक ब्राह्मण आशिल्ले ते ब्राह्मणा लग्गी म्हणतगे हे कोणाला गाय म्हणतना ब्राह्मण मिगेल गाय तशें तागेले म्हणतगे अबुद्धिपूर्वं भगवन् धेनुरेशा हता तव मया तत्र प्रसादंच कुरुष्वेति पुनः पुनः हाव दौका म्हणणे अबुद्धिपूर्वकं बारी एक गोत्नाशी की हाव तुमगेला गायक हांव मारला हांवें तशें आसतना मया तत्र प्रसादंच कुरुष्व त्या विशयान तुमी म्हाका क्षम करका आनी मिगेल वेरचें आंग प्रसन्न दवराती म्हाका चांग रितीर एक अनुग्रह कराची म्हूण सांगून घेवन पुनः पुनः निमगुचे आरंभ करतगे पुनः पुनः निमगितना ते ब्राह्मणाक दरीची कोप येता तांकां केन्नाकय एक गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं म्हणचे आमी एक गोव म्हणल्यार एक गाय म्हणून अर्थस वेद म्हणून सांगून अर्थस म्हणतना तसल ते एक गायक पवित्र दावनशील तसल एक प्राणी ते तसल तक्क मरल देखून घेवन तक्क कोप येवन घेवन म्हणतगै दुराचार वदार्हस्त्वं फलं प्राप्नुहि दुर्मते तू दुराचारी असल ते एक पाप दावनशील गायक तू मरला तशें करून घेवन वदार्हस्त्वं तू वध जावचेक तुका मारचेक तू योग्य कोणेदो तुका येवन घेवन मारला री तुका कसं चुकीना म्हूण सांगून घेवन म्हणतगै तशीची तू केल्ल तसल कर्माक फलं प्राप्नुहि अत्यंत शीघ्र जावन घेवन तुका ताजें फल मेळटा दुर्मते केन्नाय सुमती जावन आसका आसले दुर्मती जाल्ले म्हणून म्हणटा तशें आसतना ता म्हणटा कसं म्हणून सांगल्यारी
केला हक्क फल मिळता म्हणतात म्हणतगे पुनः येन विस्पर्धस्यते नित्यं मदर्थं घटते निशं युध्यदस्तेन ते पाप भूमिश्चक्रम ग्रशिष्यसी. अशें आसतना तूं कोणा वयरी प्रतिनित्य एक द्वेषदवन घेतला, असूयदवन घेतला, पोटजाळदवन घेतला, तांकां खंयचे खातीर तूं एक पोटजाळदवन घेतला की तांगेल वयरी तूं कसनी एक शस्त्र प्रवाहार करूं वता, त्या करच्या संदर्भाचेरी तुका ते विपरिणाम जावतले एक संदर्भ येता तुका. तशी युद्धदस्तेन ते पाप तूं तांगे रोट युद्ध करचे एक संदर्भ येता. संदर्भ येईल तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार भूमिश्चक्रम ग्रशिष्यसी. तुगेलें एक रथाचें चक्र भूमी ग्रास करून घेता, भूमी तांडून घेता म्हूण सांगून घेवन शाप करतगे. तशीच म्हणटना ततश्चक्रे महिग्रस्ते मूर्धानंते विचेतसः पातयिष्यसि विक्रम्य शत्रुर्गच्छ नरादम. अशें आसतना तें एक खंयच्या संदर्भाचेर तुका रथाचें एक चक्र भूंयत पुरता, भूंय तांडून घेता, त्या संदर्भाचेर तुवें रथ समकोरचे वता, करच्या संदर्भाचेर तूं अचेतन तुका आशिल्ली तसली एक बुद्धी भारी उण जाता. उण जाव संदर्भाचेर तूं शत्रू म्हूण कोणा लेखता आशिल्ली की ते शस्त्र तुमगेले गळो काडचे तशी दत्ता म्हूण सांगून घेवन तुगेलें शिरश्छेदन दत्ता म्हूण सांगून घेवन शाप दितगे. तशें आसतना यथैह्यं गोर्हता मुदा मूढ प्रमत्तेन त्वया मम अप्रमत्तस्य तथा रातिः शिरस्ते पातयिष्यति. तशें करून घेवन तूं असावधान जावन घेवन आसून घेवन तूं आमगेलो गायक केन्ना मारलेलो की तशी तूं असावधान संदर्भाचेरची तुगेलो गळो विक्रमतन दत्ता म्हूण सांगून घेवन त्या वेळार म्हणटगे असले शब्दप्रसादयामास कर्णस्थं द्विजसत्तमं गोभिर्धनैश्च रत्नैश्च सचैनं पुनरब्रवीत. इतले पुरा शाप दत्त संदर्भाचेरी कर्णा कसं दत्ता म्हणून सांगणारी भारी एक मना भितर बेजार दत्ता. अबुद्धीपूर्वकम तागेलें म्हणला ताणें अबुद्धीपूर्व जावन केलेलो हांव कसनी दवका म्हूण केलेलो न्ही म्हूण सांगून ते ब्राह्मणाले म्हणल्यार ब्राह्मण कोप येवन घेवन शाप कसो दिला. तशें आसतना ते शाप दिला म्हूण सांगून मना भितरी बेजार जावन घेवन तागेले शरणागत जावन वतगे आनी प्रसादयामास तागेले की प्रसन्न जावका म्हूण सांगून घेवन ताका कसन जावका ब्राह्मणांक म्हूण सांगून घेवन कितली गाय जावका तुमकां गाय घेयाची, कितले धन जावका धन घेयाची, कितले रत्न जावका तुमकां रत्न वैडूर्याची पुरा घेयाची म्हूण सांगून घेवन पुनः पुनः तांगे लागी निमगून घेतगे. इतले पुर दत्ता आसतना तांणी म्हणटा की हें इतले मात्र न्ही, तुगेले सगळेचे संसार तूं दिल्यार समेत मिगेले वाक्य पट्टी जायना. हांव कसनी एक वाक्य दिल्ला शाप दिल्ला तुका ते सत्य जावचे निश्चयाची, तूं कदनाकय तूं त्या विशयान संदेह भोगची नाका म्हूण सांगून घेवन तशी म्हणटा. इत्युक्तो ब्राह्मणेनाथ कर्णो दैन्य दधोमुखः राममभ्यगमद्भीतः तदेव मनसा स्मरन्. अशें आसतना तसल ते पुरा भारी एक बेजार जावन घेवन अधोमुखः तोग्ग मात्य घालून घेवन भायर सरून घेवन परशुराम देवा लागीं वचून घेवन पावले. तशें आसतना नारद मुनी म्हणटा आसाजी कसने म्हूण सांगणारी कर्णस्य बाहुवीर्येण प्रणयेन दमेन च तुदोष भृगुशार्दूलो गुरुशुश्रूयशया तथा. आसतना तांगे लागी वचून घेवन परशुराम देवा लागीं म्हणटके खंयचे रितीर ताणें प्रसन्न केल्ले परशुराम देवाक म्हूण सांगणारी बाहुवीर्येण तागेले बाहु पराक्रम मुखांतर जावन घेवन प्रसन्न केल्ले के प्रणयेन दमेन च चांग रितीर एक प्रीती दिवन घेवन तांकां एक चांग रितीर गौरव दिल्ले के दमेन च इंद्रिय निग्रह दाखोवन घेवन ताणें गौरव केल्ले के. तशीची गुरुशुश्रूषया तथा तांकां गुरू म्हूण सांगून घेवन सर्व रितीर गुरुशुश्रूश खंयचे रितीर करका तशी शुश्रूश करतची तांकां प्रसन्न केलेले के. तशें आसतना त्या एक गुरुशुश्रूशांनी पुरा केलेले संतोष जावन घेवन ब्रह्म देवाले एक विशेष जावन कसं न्ही म्हळ्यार ब्रह्मास्त्र ते ब्रह्मास्त्र विद्ये हांव तुमकां शिकोवन दिता म्हूण सांगून घेवन प्रोवाच निखिलम अखिल अव्यग्रम तपस्वी तत् तपस्विने. तपस्वी जावन आशिल्लो तसले कोण म्हळ्यार परशुराम देव. तसल ते भारी तपस्वी जावन आशिल्ले कोण म्हूण सांगल्यार कर्ण. तसल ते कर्णाक सर्व ब्रह्मास्त्र विद्येच्या पुरा भारी चंद रितीर तांणी दिवन सोडतगे, सर्व रितीर शिक्षण दितगे कशी ब्रह्मास्त्राचे प्रयोग करका पुनः घेवची तसल प्रयोग कसने सर्व रितीर ते भारी एक तांणी शिकोवन दिताची तांगेले आशिल्ले तसले विद्ये दिता तांणी. तशें आसतना एक पडे कसन करता म्हळ्यार परशुराम देव भारी बुद्धवंत तांणी एक संदर्भ येवत तशी करता ती आश्रमांत तूं तेकडेकडे भोंवता आशिल्ले की भोंवच्या संदर्भाचेर तांकां कशें म्हळ्यार तितले स्वल्प दिवस तांणी एक उपवास केलेलो की उपवास केलेलो हाजे एक स्वल्प क्लेश तांकां दिसता आशिल्ले. तशी भारी रितीर तांणी एक आयासपूर्वक जावन घेवन आशिल्लीच. आयास जावन आशिल्ली तेन्ना कसन दत्ता म्हळ्यार मना भितर तांकां आयास म्हूण दिसतास एक कर्णा लागीं सांगतना आशिल्लीच. तशें आसतना शिष्य ते कर्णस बैसून आसगे बैसून आशिल्ले तेन्ना
कर्णाले जंग इर्ता निद्दोन सोडताके मातीदवन घेऊन तशी मातीदवन घेऊन निद्दल तेदन कंदत्ता म्हणून सांगणारी थंय भारी एक संतोष शिष्याक मिगेल गुराज मिगेल पय्याराजी विश्रांती घेतसाची म्हणून ते एक संदर्भाचेर कंदत्ता म्हणारी एक विष जंतू क्रिमी थंय येवन घेवन पावतके पावन घेवन कर्णाले पय्याक जंगेक चपतसके चब्बिल तेदना हक्क कशी म्हणून सांगणारी गुरू निद्दलीची गुरुवर्या निद्देल तेदना तांकां खंयचे रितीर ತೊಂದರೆ जावचें नज म्हणून दूर करून घेवन कडका म्हणून पळयल्यार समेत काडू जायनी ते चब्बून घेवन तेकाड चमकले मारका म्हणून सांगल्यार समेत मारचे जायनी तशें आसतना गुरू निद्दलीची हांगा तांगेले जंगेक चपतस ते पुनः पुनः आयले पुनः पुनः येवन येवचे चपतस अशी जाल्यार रिची तो सहन करता बतकय कसन जाल्यार रिची गुरुवर्यांक ತೊಂದರೆ जावचें नज तांणी विश्रांती घेतसाची म्हणून सांगून घेवन तो सहन करता बसलकय अशें आसतना ते कर्णाक वेदन दललके जलरीची धैर्य दुखून घेवन आसून घेवन खंयचे रितीर एक खंयचे रितीर व्यर्थालाप करता करनाशी खंयचे रितीर व्यथ इत्यादी बरा करनाशी गुरुवर्यांक थंय निद्दोत्तश्तान अनुकूल करून सोडलीके तशी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान कंदत्ता म्हळ्यार तें क्रिमी खंय चब्बिलकी उपास येवन चब्बिले तेच जागेरी रगत येवचेक आरंभ जाला ते रगत देवन घेवन ते गुरू जावन आशिल्ले तसले ते परशुराम देवालागी येवन घेवन पावला ते लागील तशीची अहो अहो अस्मि अशुचितां प्राप्तः किमिदं क्रियते त्वया कथयस्व भयं त्यक्त्वा यथा तथ्यमिदं मम म्हणटा की परशुराम देव कसने म्हणारी हांव आतां तुगेलें रगत लागून घेवन भारी रितीर हांव आतां अशुद्ध जावन गेलात केन्ना की खंयचे रगत अशें बरो आमगेले रगतच आमकां हाता लागली म्हणून जाल्यार अशुद्ध म्हणून भावन येता म्हणटार विंगडेल रगत लागील तसले म्हणटना शिष्याले आशिल्ले तसले कर्णाक चब्बिल तसले ते एक क्रिमील निमित्ती रगत आयला रगत येवन घेवन थंय ताका येवन लागला तांकां येवन लागला अशें आसतना हांव अशुची जावन गेल्लो तशें करून घेवन कसान दल्ला विशय म्हूण सांगून भंय नाश तूं सांगका म्हूण सांगून घेवन म्हणटा तशें म्हणटना कर्ण सर्व विचार म्हणटकी तुमी विश्रांती घेवता तसले संदर्भाचेरी एक विष जावन आशिल्ले तसले एक जंतू आयले ते येवन चपता आशिल्ले चपचे संदर्भाचेरी तुमकां ತೊಂದರೆ जावचें नज खंयचे रितीर तुमगेले एक विश्रांती भंग जावचें नज म्हणून हांव ते खंयचे रितीर सहन करून घेवन बसिलो म्हूण सांगून ते विषजंतू दाखयता विषजंतू दाखयले तेन्ना तें रगत पिवन घेवन एक डुक्करा म्हण केदल्लाके ते कशें आशिल्लें म्हूण सांगून घेवन ताजें एक वर्णन करता ती ताका 8 पाय आशिल्ले तशीची तीक्ष्ण नांव नाशिल्ले तसले कोरे मणके आशिल्ले तसले एक दांत आशिल्ले तशीची ताजे सर्व आंग भरी रामके ते कशें आशिल्लें म्हूण सांगल्यार एक सुवे मणकेची एक राम तसली एक भारी एक हरित दावन आशिल्ले तसले राम ताका आशिल्ले ताका नांवाची अलर्क म्हूण सांगून एक क्रिमीके तसले ते क्रिमी दावन आशिल्ले हाका पडोवन घेवन परशुराम देव कन करता म्हळ्यार एक क्षण मात्राक ते क्रिमीक पडोवन सोडटा ती पडलेले मात्रान कसन दत्ता म्हळ्यार ते क्रिमी थंयची प्राण सोडतके मरता क्रिमी म्हणटाना एक देवाले दृश्टी एक खंयचे रितीर पडल्यार कसने म्हूण पळया कलेक म्हळ्यार अनुकूले जगन्नाथे विपरीतो विपर्ययः म्हूण एक वाक्य म्हळ्यार केन्नाकय आमी घेवता तसले औषध अशें बरो औषध ते घेतिल्ले तसले ते अमृत दावका म्हूण जाल्यार समेत देवाल अनुग्रह दावकाक देवाल दय आसल्यार मात्र ते अमृत जाता न्हय म्हूण जाल्यार आमी अमृत म्हूण सांगून ते औषध पिल्लर समेत ते विष जावन घेवन बदलावण जातके तशीची आमी खंयचे रितीर अशें बरो आमी एक आमकां युद्धांतू एक जय मेळ्ळा म्हूण सांगून घेवन एक प्रसंग घेवचे बरो तें देवाल अनुग्रह आसल्यार मात्र ते जय न्हय म्हूण जाल्यार ते पराजयाक समान म्हूण सांगून घेवन म्हणटना देवाल अनुग्रह आसल्यार मात्र ताका पुरा म्हूण म्हणटना ते देवाल एक कटाक्षान केवल दृष्टी मुखांतर जावन घेवन ते ताजे जीव सोडून वतके तशीच आकाशांतू भारी एक अनेक रितीर रूप करतसले एक विकृत जावन आशिल्ले एक राक्षस दिश्य आरंभ जातके थंय कर्ण आसा तशीच परशुराम देवसाची आकाशांत घोर जावन आशिल्ले एक दैत्य रूप आसा तशें आसतना राक्षसो रोहितग्रीवः कृष्णांगो मेघवाहनः तागेले एक वाहन खंयचें म्हूण सांगल्यार मोडाचें वाहन जावन घेवन आसलें म्हणकेच पण मोडा भितर देखून घेवन दाखयतस दिसतस तशीच राक्षसो रोहितग्रीवः अत्यंत तांबडे जावन आशिल्ले गळ आशिल्ले तसले एक राक्षसाक पळयले की अशें आसतना राक्षस ते परशुराम देवाक नमस्कार करतके नमस्कार करून घेवन तुमकां कल्याण दवो तशीच हांव खंयचे रितीर हांगा आयला की आनीक संतोषराव हांगा दुखून भायर सरतस म्हाका हें एक नरक दुखून घेवन तुमी मुक्ती केला ऋषिवरेण्यान तशें करून घेवन तुमगेलें हें एक कसन एक काम आसा म्हाका तें प्रिय जावन जाल्ला
तष्टकोन तुम्ही कंचेरी इतिरी मक अनुग्रह कराती म्हणून सांगून घेऊन निमगिल तेदना थंय परशुराम देव निमगिताके कसं नाही म्हणलं तू कोण तू आता मी गेले म्हणलंय एक नरक दुखून घेऊन मग उद्धार केलं तुम्ही म्हणून म्हणताना नरकाक तू खंचे रीतीर पडलो नरका पडचे कारण कसं नाही म्हणून सांगून घेऊन तू सांग म्हणून सांगून घेऊन निमगिल तेदना त्या म्हणता आरंभ करते काही हांव सत्ययुग ಅಂತೂ ದಂಶ म्हणून सांगून घेऊन एकलो प्रसिद्ध जावन आशिल्लो एकलो असुर राय जावन आशिल्लो हांव एक सबडी कंदत्ता म्हणून सांगल्यार मिगेले आशिल्लो तसली एक खंचकी एक मोहान म्हणताना मिगेले आशिल्लो तसले बाहू पराक्रमाचे लोभान म्हणताना हांव भृगू महर्षीले भारी एक प्रितीचे बायलके त्या बायलेक हांव अपहरण केलें अपहरण करून घेवन आयिल्ले तेन्ना त्या वेळार कसं दत्ता म्हणून सांगल्यार ते भृगुमनी म्हाका शाप दितात आनी मुखार तुब क्रिमिकीट जावन घेवन जन्मावस म्हणून तशीच क्रिमिकीट जावन घेवन जन्मावस म्हणचे न्हयता कसं म्हणटा ती म्हळ्यार ते क्रिमिकीट जावन आशिल्ले तेन्ना मूत्र श्लेष्म म्हण पुरा म्हणटना भारी एक दुर्गंध जावन आशिल्लो तसले मूत रगत तशीच मांस ताका सांगिल्लें तसलें विंगड विंगड पुरा एक लावारस म्हणके आशिल्लें तसलें एक द्रव्य त्या पुरा तूं खावत तशी जावका तसल तू एक क्रिमिकीट जावन घेवन तूं एक नरका भितर पोण वस म्हूण सांगून घेवन शाप दिलेले अशें आसतना ताण निमगेले खंय हांव चुकी केला वय तुमगेले धर्मपत्नीक हांव अपहरण केला अपहरण केलें देखून तुमी शाप दिला जाल्यार शाप केन्नाय शाश्वत न्ही ताका एक कसनेपुणी एक शापा देखून मुक्त जावचे एक समय जावका नवे शाप अंत्य जावचे केन्ना म्हूण सांगून घेवन तुमी म्हाका अनुग्रह कराची म्हणाल तेन्ना ते भृगुवंशीय तांणी म्हणटात की नाय म्हळ्यार तांणी म्हणटात म्हळ्यार परशुराम देव मुखार सुनेता परशुराम देवा लागीं तूं वत्त एक संदर्भ येता त्या संदर्भाचेर परशुराम देवाले एक दृश्टी मुखांतर तुगेले वध जाता तुगेले जीव सोडता जीव सोडल तेन्ना कसं जाता म्हूण सांगल्यार तुगेले एक शापा दुखून घेवन मोक्ष जाता तन दुखून घेवन उत्तम गती मेळटा तशी दत्ता म्हूण सांगिल्लें तशें करून घेवन त्या दिवस दुखून घेवन दल्लल केन्ना सत्ययुगांत तसल ते सत्ययुगांत मेळल तसले शापा दुखून घेवन प्रति दिवस कश्ट कश्ट भोगतची हें एक गती म्हाका घेवन पाविल्लें तशें करून घेवन हांव केन्नाय एक क्षेम जावन घेवन आशिल्लें ना संतोष आशिल्लें ना भारी दुख्खार आशिल्लो हांव तशें करून घेवन तुमगेली एक दर्शन मात्र नची मिगेल पाप पुरा परिहार जाल्ले तशें करून घेवन मिगेल उद्धार जावचे एक तुमीची कारण म्हूण सांगून घेवन परशुराम देवाक नमस्कार करून घेवन तो तागे लोकाक भायसून घेवन वता म्हणटना विंगड लोकांत जाले शाप समेत एक हांगा परिहार दत्त पळया म्हणटना विंगड युगांत सत्ययुगांत दिल तसलो शाप मागीर द्वापर युगांत आनी पुरा परिहार दवरचे आमी पळोवेत अशें आसतना तांणी मुखार म्हणटा ती त्या संदर्भाचेर कंदत्ता म्हळ्यार थंय ते विंगड तसले ते राक्षसाक आनी पळोवन घेवन क्रोध येवन आसता की क्रोध येवन घेवन कर्णा लागीं परशुराम देव म्हणटात की अतिदुःखमिदं मूढ न जातु ब्राह्मणसहित क्षत्रियस्येव ते धैर्यं कामया सत्यमुच्यताम् अशें आसतना म्हाका एक तुगेले वयर संशय येताच करणा कसने म्हूण सांगल्यार अतिदुःखमिदं कसने दुःखशे पुरो अति दुःख सहन करता सामर्थ्य कोणा अशें म्हळ्यार ब्राह्मणाक न्हय ब्राह्मणाक दुःख सहन करूं सामर्थ्य भारी उणीक दुःख सहन करता सामर्थ्य कोणा अशें म्हळ्यार क्षत्रियाक अशें आसतना क्षत्रियांक आशिल्लो तसले एक गूण तुगेले भितर हांव पळयला आजी तशें आसतना तुगेलें एक धैर्य क्षत्रियाक समान जावन आसता तशें करून घेवन तुगेली एक मना भितर कसन आसता सत्य जावन आसले विचार सांगता कसनय फट्टी उरलो नाका मिगे लागीं म्हूण सांगून घेवन परशुराम देव म्हणटात की अशें आसतना त्या वेळार सर्व एक भयान कर्णाक भंय आरंभ जाता की कसने अशें बरो एक परशुराम देवाल मुखांतर म्हाका शाप येवचे एक प्रसंग अशें बरो तशें करून घेवन खंयचे रितीन हांव हांगा सिरकून पडचें नज्ज म्हूण सांगून घेवन तांगे लागीं म्हणटकी ब्रह्मक्षत्रांतरे जातं सूतं मां विद्य भार्गव हांव कोण म्हूण सांगल्यार ब्राह्मण म्हळ्यार ब्राह्मण न्ही क्षत्रिय म्हळ्यार क्षत्रिय न्ही अंतरे जातं तांतूं अनेक जावन आशिल्लो म्हूण सांगल्यार सूत जातींत आशिल्लो तसलो हांव सूतं विद्य मां भार्गव म्हाका तूं सूत म्हूण सांगून घेवन लेख म्हूण सांगून घेवन सूतपुत्र म्हूण म्हणा ती म्हूण तशी तो म्हणटा राधेय कर्ण इति मां प्रवदन्ति जना भुवी हें भुंयत सर्व जन म्हाका राधेय कर्ण म्हूण सांगून घेवन पूर्वजनी म्हाका राधापुत्र म्हूण सांगून आपयता ती तशीच प्रसादम कुरु मे ब्रह्मन् अस्त्ररुब्धस्य मार्गव म्हणटना हांव कशें म्हूण सांगल्यार तुमगेलो आयलो खंयचे खातीर म्हळ्यार म्हाका अस्त्रविद्या सिक्का म्हूण सांगून ब्रह्मास्त्र म्हूण सांगिल्लें तसलें केवळ एक ते लोभान करतना तुमगे लागीं हांव पाविलो तुमगे लागीं हांव हें विद्या शिकलो तशें आसतना प्रसादम कुरु मे
ಮಿಗೆಲ ಬೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ತುಮಿ ದಕೆಯತಿ ಸೊಳ್ಳರಿ ಮಕ್ಕ ಶಾಪ ದಿವನ ಕಚಿ ಮುಣಸಂಗುನ್ ಯೋನು ನಿಮ್ಗೊನ್ ಗೆತ್ತಗೈ ತಶೀಜಿ ಪಿತಾ ಗುರುನ್ ನ ಸಂದೇಹ ವೇದ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಪ್ರಭು ಅಥೋ ಭಾರ್ಗವ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಮಯಾ ಗೋತ್ರಂ ತವಾಂತಿಕೆ ವಚಸ್ತನ್ ತುಂಬಿ ಮಕ್ಕ ಐಲ್ತೆದ್ ನಿಮ್ಗೆಲೆ ತುಗೆಲ ಗೋತ್ರ ಗಂಚಿದೇವಾಮಣ್ ನಿಮ್ಗೆಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ ತೆದ್ನ ಹಾವು ಮಿಗೆಲೆ ಭಾರ್ಗವ ಗೋತ್ರ ಭೃಗು ವಂಶದಕ್ಕೂ ನೈಲೋ ಮಣ ಸಂಗುನ್ಪುರ ಮಳ್ಳ ಹಾವೆ ಮಣತನ ಕಂಚಿಕತಿರೆ ಮಳಲೆ ಮಳರಿ ಪಿತಾ ಗುರುರ್ ನ ಸಂದೇಹ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಏಕ ಯೋಗ್ಯದಾವನಶಿಲ್ಲ ಸಲೆ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ದಿವತ್ತ ಸಲೆ ಅಥವಾ ಕಂಚೇ ವಿದ್ಯಶ್ಯ ಬರೋ ದಿತ್ತಲ್ ಗೂರಶ್ಯ ಬರೋ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಅಮ್ಕ ಪಿತಾ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಬಪ್ಸುಲ್ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನೆ ಕಸಲೆಕೆ ಮನುಸಂಗ್ಲರಿ ಮಣ್ತದಿ ಜನಿತಾ ಚೋಪನೇತ ಚ ಯಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಅನ್ನದಾತ ಭಯತ್ರಾತ ಪಂಚೈತೆ ಪಿತರ ಸ್ಮೃತಾ ಮುಣಸಂಗುನು ಪಾಂಚವಿದಾಚೆ ಬಪ್ಪುಸು ಕೋಣ ಮುಣಸಂಗ್ಲರಿ ಜನಿತಾ ಚೋಪನೇತ ಜನಿತ ಮಳಾಮ್ಕ ಜನ್ಮದಿಲ್ಲ ತ ಬಪ್ಪುಸೂಚಿ ಉಪನೇತ ಚ ಅಮ್ಕ ಉಪನಯನ ಮಳರಿ ಅಮ್ಕ ಊರ್ಧ್ವ ದಾವನಸಿಲ್ದ ಸಲೆ ಏಕ ವಿದ್ಯಕ ಸನ್ ದಿವನಸ್ತದಿ ಅಥವಾ ಅಮ್ಕ ಯೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೋಣ ದಿವನಸ್ತದಿ ಉಪನೇತ ಚ ಯಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತಶೀಚಿ ಕೋಣ ವಿದ್ಯಾಂ ಕದಿತ್ತ ತನ್ನಿ ತಶೀಚಿ ಅನ್ನದಾತ ಅಮ್ಕ ಅನ್ನ ದಿವನಿಗೆ ಕೋಣ ಅಮ್ಕ ರಕ್ಷಣ ಕೋರ್ನಸ್ತ ತನ್ನಿಕೈ ಭಯತ್ರಾತ ಅಮಿ ಭಯಾರಸಿಲ್ತೆದ್ನ ಕೋಣ ಅಮ್ಕ ರಕ್ಷಣ ಕೋರ್ನಸ್ತದಿ ತನ್ನಿ ಪಂಚೈತೆ ಪಿತರ ಸ್ಮೃತಾ ಪಾಂಜನ ಬಪ್ಸುಲ್ ಸಮಾನಕೆ ಅಶ್ಯಸ್ತನ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರ ದಿಲಲ್ದ ಸಲೆ ಗೂರು ಏಕ ಬಪ್ಸುಲ್ ಸಮಾನಕೆ ಮಂಟನ ತಚ್ಕ ತಿರೀಚಿ ತ್ಯಾಯೇಕ ಹಾವು ಮನದವನ್ ಗ್ಯೋನು ಹಾವು ಭೃಗುವಂಶ ಸಂಭೂತ ಮುಡ್ಸಂಗೊನ್ ಗ್ಯೋನು ತುಂಗೆಲೆ ಮಳಲೆ ತಷ್ಟಕೊನ್ ಗ್ಯೋನು ತುಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕ ಭಾರ್ಗವ ಮುಡ್ಸಂಗೊನ್ ಭಾರ್ಗವ ಗೋತ್ರಾಚೆ ಮುಡ್ಸಂಗೊನ್ ಲೆಕ್ಲಿ ತುಮ್ಮಿ ಮುಡ್ಸಂಗೊನ್ ಗ್ಯೋನು ಮಣ್ತದಿ ತಶ್ಚಸ್ತನ ಯಸ್ಮಾನ್ ಮಿಥ್ಯೋಪಚರಿತ ಹಿ ಅಸ್ತ್ರ ಲೋಭಾದಿಹತ್ವಯ ಪರಶುರಾಮದೇವ ಮಣ್ತಾಗೆ ತೂ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲವೇ ಉಪಚಾರ ಕಶಿದಲ್ಲೇ ಮುಣಸಲರಿ ಕೇವಲ ಕಪಟ ಉಪಚಾರದಲ್ಲೇ ತುಗೆಲೆ ಎಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಉದ್ದೇಶ ತು ಸಫಲತ್ ಕುರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ತೂಮ ಮಕ್ಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಅನ್ಗೆತ್ಲೆ ಮಂಟನ ते ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರचे ಲೋಭಾಮುಖಾಂತರ तू एक पट्टी सांगून घेऊन हंग कपटपूर्ण व्यवहार कोण घेऊन हंग तू पविलस म्हणतना तस्मादेतत्य ते मूढ ब्रह्मास्त्रं प्रतिभास्यति हे तुक्का ब्रह्मविद्येक संदिಲ್ಲ ब्रह्मास्त्र ते ब्रह्मास्त्र म्हणून सांगितलं सली तुक्का केद्न तनक एक युद्ध दत्ता तेद्न तनक तुगेल वेळा उडगास अंदसो तशीची अन्यत्र वधकालात ते सत्रचेन समीयुषः तुगेल वध दावत सल एक संदर्भस त्यावेळ तनक तुगेल उडगास असो केद्न तुगेल ते वध दावचे समय येता तेद्न विसरून वचो तशी केद्न तुगेल एक एद्राक तुगेले शस्त्र एक तू हे कोण घेऊन युद्ध करचे आरंभ करता तज्ञ वेळा तुगेल तुगे एक संग्राम वेळार विसरून वचो म्हणून सांगून त्यांनी शाप देऊन सोडतागे तशी म्हणतदी अब्राह्मणे नहि ब्रह्म ध्रुवं तिष्ठेत कदाचन केद्नाई ब्रह्मास्त्र म्हणून सांगितलं सले विंगर कोणालग्या शनज्ज ब्राह्मण बित्तरीच केद्नायास्का अब्राह्मण बित्तर ब्रह्मास्त्र केद्नाई स्थिर दावून घेऊन रब्बाना तष्टे कोण घेऊन तू हंग दुखून बाहेर सोन घेऊन वस तू हंग रबचे एक योग्य व्यक्तीने कसले का म्हणरी ऋषिवरेण्याला आश्रम म्हणकसने पवित्र दावनसेल आश्रम कसले का म्हणरी एक एक कीराचे आम्ही कान ऐकून असता बळया कसले म्हणरी एक दोन्ही कीर सिलके ते पील दावन असतानाची त्या कीर एक कीर कसन दत्ता म्हणरी ऋषिवरेण्याला आश्रम बित्तरी पडतगे तशीची अनेक कीर कन दत्ता म्हणरी औषध कोण चुकून घेऊन एक बेटेगारा लांगोचून घेऊन पावतगे अशा असताना कन दत्ता म्हणरी ते प्रति दिवस वर्धन दत्तस कीराली एक गुण कसने म्हणून सांगणारी खंचे आम्ही सांगता की ते पुन्हा ते अनुकरण करता उपास सांगतसले एक सामर्थ्य किरा बित्तरस तसे असताना हंगा ऋषिवरेण्याला आश्रमांत असेल तसले किरा कशी म्हणरी भारी संतोष खंचे एक कोणी आईली म्हणून दलरी आश्रमाक येयाची बैसाची तुमक पाद्याकते वृद्धाದ ಬರಲ್ಲ ಅರ್ಘ್ಯಕತೆ ವೃದ್ಧಾದ ಬರಲ್ಲ ಆಚಮನ कराती असले पूरा चांग 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 विचार आणि पुरा त्या किरान पुरा सांगचे त्यांची अनेक कीरू काही म्हणरी बेटेगार हंगा असेल तसले ते कसं म्हणून सांगले कोणे ते तगेले बेटेगाराला घरा येऊ आईले म्हणून कोणके आईला पडले भारी वाईट वाईट होते उल्लोचे उल्लोन घेऊन तंक आईल त्यांना मान सोडाती हत्तान कसं तुम्ही घेऊन येईल तसल पुरा वाईट वाईट उत्तर आणि पुरा उल्लोत तसल ते अनेक किरा स्वभाव म्हणताना एक अवसूल कीरू दोन्ही प्रदेश पडल तेदना ते दोन्ही देशांत असेल तसल ते एक विचार असेल तेदना कशी बदलावण दत्त बळया म्हणताना हंग बळया एक हंगेले एक परशुराम देवाला आश्रम म्हणून सांगणारी अत्यंत पवित्रदावनसेल आश्रम तसल ते आश्रमांतू कोणस का सत्यवादी केदना सत्य सांगतालस का केदना गुरुवैरी भक्ती असेल तसल त्यांनी मात्रस का अशा असताना गुरुक अपकार केलेलं तसले गुरुक तिरस्कार केलेलं तसले चूकी उल्लत तसले पट्टी उल्लत तसले कोणेच हंगाशी एक योग्य नाही म्हणून सांगून घेऊन तू हंग दुखून बायसोन घेऊन वस म्हणून सांगून म्हणतादी नत्वया सदृशो युद्धे भविता क्षत्रियो भवी तशी त्यांनी एक उत्तर म्हणताच की तुगेला हांव पराक्रम हांव पळयला
ಪರಶುರಾಮ ದೇವ म्हणतदी तुगेल पराक्रमने पळोवन संतोष जाला जाल्यार तुका इतले पुरा हांव सांगून नासचें पुरो जाल्यार एक कसं म्हणून सांगल्यार तुगेल तसले एक युद्धा वेळारी तुका सदृश जाल्यार तसले अनेक शक्त्रियो आनी केन्नाकय येवचें साध्य ना म्हणून सांगून घेवन ताका गौरव जाल्यार दिता तांणी म्हणटना शिष्याला भितरी आशिल तसल कसांनी एक गूण आसा त्या समेत तांणी पळयला त्या नयता ताका शाप जाल्यार दिला कसले काय म्हळ्यार फट्टी सांगून घेवन ब्रह्मविद्या तांणी घेतिले म्हणून सांगून घेवन अशें आसतना त्या वेळार ताका ते न्यायपूर्वक म्हूण दिसता दिसून घेवन थंय परशुराम देवाक नमस्कार करता नमस्कार करून घेवन दुर्योधना लागीं येवन घेवन पावता येवन घेवन तागेले म्हणटकी दुर्योधना 5 दिवसाक आमगेले आमी लेखील तसले काम 5 दिवसाक एक सफल जाल्ले कसं म्हणून सांगणारी आम्ही एक केन्नाकी आमगेले एक न्यूनत आशिल्ले म्हणणारी ब्रह्मास्त्र विद्या आमकां गोतना आशिल्ले तसल ते ब्रह्मास्त्र विद्या हांव शिकून घेवन आयला ते ब्रह्मास्त्र विद्या पारंगत जावन घेवन आयला हांव आनी खंयचे तुका अस्त्राचे आनी पुरो विद्या जावका ते सर्व विद्या मिगे लागी आसा तशें करून घेवन आनी तूं खंयचे रितीर तूं मना भितर ते भंय नाका तुका म्हणून सांगून तागेलो तो आश्रय दिलेलो तसलो दुर्योधना लागीं येवन घेवन भारी संतोशा लागीं म्हणलिके अशें आसतना अंतू हे परवांतू अनेक विचार आनी पुरा येवचेक आरंभ जाता अंतू कशी म्हणून सांगल्यार मुखारसून एक युधिष्ठिरान आनी पुरा तागेले मुखावेले एक वृत्तांत खंयचे रितीर आसा ते पुरा अंतू हे पर्वा भितरी शांती पर्वा भितरी राजधर्मानुशासन पर्वा भितरी पुरा पळोवचें येता फाल्ले दिवसाक साक्षात वेदव्यास देवूची तांकां खंयचे रितीर ते एक मार्गदर्शन दिवन घेवन तांतू युद्धाक एक येवत तसले एक संदर्भ तशी खंयचे रितीर ताणें मुखारसून तागेले एक शास्त्र धर्म रक्षण करून येवका असल पुरा अनेक विचार आनी पुरा येवचे यज्ञाचें एक महत्व असल पुरा मुखार दरीची येवचेस असल ते प्रसंग आनी पुरा फाल्ले दिवसा चिंतन करुया म्हणटाची तशीच 5 दिवसाचे कथाभागाक हंगाची विराम दितस यस्सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत् कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावः करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः। महाभारत पुराणाचे तात्पर्य प्रवचन श्री विद्वान हरिप्रसाद शर्मा उडुपी हांगे लागी आयकलींची आतां भजन संध्या ताजे फुडें 3-4 अनाउन्समेंट आशिल्ले फाय एंच टायमारी महाभारत प्रवचन चलचस ताजे नंतर 2 दिवस अखिल भारत GSB कबड्डी टुर्नामेंटाक हांगा आयोजन केलां तातूंत आयतारा प्रवचनाचे कार्यक्रम आसना 2 दिवस ते कबड्डी टुर्नामेंटाचे आमगे समाजाचे कार्यक्रम घडता सोमारा 19 तारीख पाय संजे विशेष जावन पाय संजे प्रवचन जातरी 7 गंट्याक तिरुपती उतरान त्या वेंकटरमण लड्डू प्रसाद येवचे आसा 7 गंटा रथबीदी स्वदेशी स्टोरांतून स्वागत करचें आसा ताका समाजा सर्व जनान भाग घेवका म्हणून विनंती करता 19 तारीख सोमारा माळा 9वा दिवस नवमी विशेष एकाशी मठाचे शिष्यवर्ग होड दिवस परमाचार्य परमपूज्य काशी मठाधीश संयमंती स्वाम्यांगेले 40 जन्म नक्षत्राचे दिवस सकाळी तुरंत दनपार हवनादि विशेष सेवा पूजा वेदव्यासाक चलचस वेंकटरमणाके ताजी जी तंत भाग घेतिले सर्व भजक जनाक विशेष तिरुपती लड्डू एक दिवचे व्यवस्था सुकृतींद्र सेवा प्रतिष्ठानान केला
सर्व जणांनी भाग घेऊ का तशी जी संजय सभा कार्यक्रम असा त्या दिवसू सोमारा प्रवचने असता ते ಸ್ವಲ್ಪ टायमिंग्स आम्ही 5 संजय सांगताची व्हॉट्सअपर पे 5:30 आशा पुरो 7:30 ताय प्रवचन ज्याचं सभा कार्यक्रम ज्या स्वाम्याला आशीर्वाद असं गुरुक अभिनंदन करचे कार्यक्रम असं तशीच स्वाम्याला आशीर्वचने असता सर्व जणांना तंत भाग घेऊन हरिगुरु कृपेक पात्र जावं का म्हणून विनंती करता 20 तारीख महाभारताचे पारायण अंतिम दिवस विशेष त्या दिवस कृष्ण प्रतिष्ठ पट्टाभिषेका कार्यक्रम दोन घेतला ताजे डिटेल्स सेवेचे 5 प्रवचन जे तर आम्ही सांगताची संजय 7:30 9 आहे सर्व जणांना तंत भाग घेऊ का म्हणून विनंती करता 25 तारीख एक विशेष जावन बाल भोजन सेवा 3 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष 9 वर्ष भितरचे चेडवां तांकां आपसून तांकां नाव रजिस्टर करका त्या दिवस त्यांनी चेडवांना अंगे होका बालभोजन स्वीकार करका विशेष जावन काशी मठाधीश सैमेन मेले दिव्य असतो तांकां आशीर्वाद आनी स्मरणिका दिताची सर्व जणांना त्यांनी रजिस्टर करून तांकां चेडवांक तंत हाण भाग घेवन हरिगुरु कृपेक पात्र जावं का म्हणून विनंती करता आसा आता भजन सद्या ताजे विशेष जावन आसले विवर दिवजाक अक्षय अप्पय तिका वेदिकेर आपयता धन्यवाद. सगळ्यांकय नमस्कारू. आमगेल पेंटे देव श्री वीर व्यंकटेशालय आणि संस्थानाचे आराध्य देव श्री व्यास रघुपती नरसिंहालय स्मरण कोनू संस्थानाचे पूर गुरुवर्यालय स्मरण कोनू श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यालय वृंदावनाक नमस्कार कोनू श्रीमद सैमिंद तीर्थ स्वाम्यालय आशीर्वाद घेवनू देवळाच्या आडलित मंडळी आणि चातुर्मास समिती तर्फेन हांग उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्यांकय तशीच हे कार्यक्रम नेरप्रसार पळयताशे वीक्षकांकय प्रितीन स्वागत करता. आयच्या भजना संध्या कार्यक्रमाक आमगे लुटासेची श्री प्रदीप भट हांणी मंजेश्वराचे आशे बँगलोरांतू बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटंट हिंदुस्तानी क्लासिकल्स हाजे बेसिक्स पंडित वेंकटेश गोरखंडी हांगेला दुखून हांणी प्राप्ती केलेलं आसा. देवळाच्या आडलित मंडळी आणि चातुर्मास समिती तर्फेन तुमकां कार्यक्रमाक स्वागत. तशीच आयचे सेकंड सिंगर वॉइस ऑफ GSB सीझन 3चे फायनलिस्ट जावन आशिल्ले श्रीमती मेघना भट आमगे लुटो आसेची हांगेल गांव मुनियाल आशे बँगलोरांतू देवंगत श्री विद्या सतीशचंद्र मंजेश्वर हांगेला दुखून कर्नाटक सिंगिंग हांणी प्राप्ती केलेलं आसा. तुमकां ही कार्यक्रमाक स्वागत. हांकां साथ दिवच्याक हार्मोनियमारी बरोळी दुखून श्री नित्यानंद भट माम हांणी आसेची कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत. पक्वाजारी पाणे मंगलुरा दुखून श्री अतुल प्रभू हांणी आमगे लुटासेची तुमकां ही कार्यक्रमाक स्वागत. तबलारी श्री गुरुदास चुरिया हांणी आमगे लुटासेची कार्यक्रमाक स्वागत. मंजिरांतू मास्टर रामनाथ किणी हांणी बेशिल्लो आसा कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत. चंद जावन आशिल्ल्या भजना कार्यक्रम चोलचार आसा ताजे पुरो जनांनी आनंद घेवका म्हणून हांव निमगून घेता. हॅलो
हॅलो पादाब्जो मंजुलालयुगो विभुः मा भूस्समाश्रिताङ्गोऽसौ भासतेन्द्रहरिः सदा कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तिथे सब संतन की जय। जय जय राम
जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि
कृष्ण हरी जय 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 राम कृष्ण हरी 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 जय जय राम कृष्ण एकदा तरी
घासी पट्टेनु भोगदासेगे सिलुकीना घासी पट्टेनु भोगदासेगे सिलुकीना घासी पट्टेनु भोगदासेगे सिलुकीना ಮೋಸಹೋದೆನು ಮನ ಕ್ಲೇಶ ಕಳೆದು ಎನ್ನ ಮೋಸಹೋದೆನು ಮನ ಕ್ಲೇಶ ಕಳೆದು ಎನ್ನ ಮೋಸಹೋದೆನು ಮನ ಕ್ಲೇಶ ಕಳೆದು ಎನ್ನ ಕಾಯೆ ಕರುಣೆ ತಾಯೇ ಶ್ರೀ ಹರಿ ತಾಯೇ ಹೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಹರಿ ತಾಯೇ ಹೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಕಾಯೆ ಕರುಣೆ ತಾಯೇ
सुमतीन्द्रयतीन्द्राणाम् करकञ्जसमुद्भवम् व्यासरामार्चनरतौ भुवनेन्द्रं नमाम्यहम् भुवनेन्द्रं नमाम्यहम् भुवनेन्द्रं नमाम्यहम् जय गुरु भुवनेन्द्र वर गुरु भुवनेन्द्र जय गुरु भुवनेन्द्र वर गुरु भुवनेन्द्र कामित फलदात सन्नुत गुणगान कामित फलदात सन्नुत गुणगान जय गुरु भुवनेन्द्र वर
आदिशेषा अनंता विशेषा 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 आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेषा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेषा मंजुळ क्षेत्र निवासा
सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गाव गावादकुनो लोकु यत्ता धावनु 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 गाव गावादकुनो लोकु यत्ता धावनु 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 गावादकुनो लोकु यत्ता धावनु 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 तीरथ तीर्थस्थान धन्य जाता जीवन भक्तिरथ तीर्थस्थान धन्य जाता जीवन मनोबल देऊन राखता मनोबल देऊन राखता राखता देव भद्र नरसो आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेषा मंजुळक्षेत्र निवासा मंजुळक्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेषा अनंता विशेषा अनंता विशेषा सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा रामानन्द निश्यन्दकन्दम् पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनूमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तम् हनूमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तम् ಬಣ್ಣಿಸಲಳವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರುತಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಳವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರುತಿ ಎಲಗುರವಾಸ ಹನುಮ ಎಲಗುರವಾಸ ಹನುಮ ಎಲಗುರವಾಸ ಹನುಮ ಎಲಗುರವಾಸ
सावळे सुंदर सावळे सुंदर रूप मनोहर राहो निरंतर राहो निरंतर हृदयी माझे आणिक काही इच्छा आम्हा नाही चाड तुझे नाम गोड तुझे नाम गोड पांडुरंगा पांडुरंगा विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग वैष्णवाचा विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग वैष्णवाचा भेदा भेद भ्रम भेदा भेद भ्रम
सुख दुख जीव भोग पावे विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म वेदा भेद भ्रम वेदा भेद भ्रम मंगल विष्णुमय जग वैष्णवाचा वेदा भेद भ्रम वेदा भेद भ्रम विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय निखिल रक्षक नीने विश्वव्यापकने सकल ग्रह बलनीने सकल ग्रह बलनीने सरसि जाचा सकल ग्रह बलनीने सरसि जाचा निखिल रक्षक नीने विश्वव्यापकने निखिल
विठला माधवा अधिदेवा अधिदेवा पांडुरंगा अधिदेवा पांडुरंगा देवा अधिदेवा पांडुरंगा अनंता विठला माधवा अधिदेवा पांडुरंगा देवा अधिदेवा कृष्ण विष्णु हरि गोविंद वामना कृष्ण विष्णु हरि गोविंद वामना कृष्ण विष्णु हरि गोविंद वामना तुझी नारायणा तुझी नारायणा नामधारी 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 देवा अधिदेवा पांडुरंगा देवा अधिदेवा पांडुरंगा 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 आनंदाचा डोह मन आनंद किनारा आनंदाचा डोह मन आनंद किनारा आनंदाचा डोह मन आनंद किनारा विकाराच्या शेवाल्याला विकाराच्या शेवाल्याला नसते तेज तुझे तुझे अंतरंगी बाय अंगी अंतरंगी बाय अंगी मनहर फळे तुझे तुझे नको झांगची पळाविण नको नको झांगची पळाविण नको भुन्नराग नको झांगची पळाविण नको झांगची पळाविण नको भुन्नराग नको झांग नको झांगची पळाविण नको भुन्नराग झोपेतही विवेकाला झोपेतही विवेकाला झोपेतही विवेकाला येते काहे जागते तुझे नाम आले तुझे नाम आले अंतरंगी बाह्यंगी अंतरंगी बाह्यंगी मनहर फळे तुझे भारावले तुझे नाम
पश्चिमेकडे माझे गाणे पश्चिमेकडे नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग वाळवंटी गाव आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाव आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाव वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाव आम्ही वाळवंटी नाचू चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग नाव चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग नाव विठ्ठलाचे नाम देऊ विठ्ठलाचे नाम देऊ विठ्ठलाचे नाम देऊ होऊनी निसंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अभिर गुलाल उधळी रंग अभिर गुलाल उधळी रंग 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 अभिर गुलाल अभिर गुलाल विठेवर विठेवर दीनाची माऊली दीनाची माऊली कधी ठेवूया कर उभी राही विठेवर पिवळा पीतांबर कासे पिवळा पीतांबर कासे पिवळा पीतांबर चरणी भरल्या या लोढर
राम राम तो सब कहे, ठग ठाकुर और चोर हो। राम राम तो सब कहे, ठग ठाकुर और चोर। बिना प्रेम रीझे नहीं, बिना प्रेम रीझे नहीं। तुलसी नंद किशोर कल करे सो आज करे, आज है तेरे साथ। कल करे सो आज करे, आज है तेरे साथ। कल कल तू क्या करे, कल है काल के हाथ। भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। तेरा पूर्ण हो सब काम, तेरा पूर्ण हो सब काम। भजले राम
श्रीमती मेघना भट हांकां सन्मान करूंक सुवर्णी पडयार हांणी वेदिकार येवका म्हणून हांव निमगून घेता. आईचे फर्स्ट स्ट्रीट सिंगर श्रीमती मेघना भट. धन्यवाद. वर्लल आर्टिस्टांक आनी सिंगराक सन्मान करूंक रामदास भट हांणी स्टेजार येवका म्हूण निमगून घेता. आईचे सेकंड सिंगर श्री प्रदीप भट. हांकां हार्मोनियमारी आजी साथ दिलेले श्री नित्यानंद भट मामाक सन्मान कोरका. पक्वाजारी साथ दिलेले पाणेमंगलुराचे अतुल प्रभू माम हांकां सन्मान कोरका. तबलारी साथ दिलेले श्री गुरुदास चुरिया हांकां सन्मान कोरका. मंजिरारी साथ दिलेले मास्टर रामनाथ किणी हांकां सन्मान कोरका. सन्मान केलेला रामदास भट मामाक धन्यवाद. आतां भैरवी सांगून आयचे कार्यक्रम आमी हांगा समाप्त करतात. धन्यवाद. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಎಂದಿಗಾದರನ್ನ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂದಿಗಾದರನ್ನ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಎಂದಿಗಾದರನ್ನ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
शेषगिरिय वास श्रीश दोषरहित सुदीन निन्न पाद दासनु सुदीन निन्न पाद दासनु शयन सुररी गोडेय सिरिय रमणने उरग शयन सुररी गोडेय सिरिय रमणने शरण पाल बिरुदु तोरी ओरेव शरण पाल बिरुदु तोरी ओरेव करुणिसनगे मुकुतियन्नु पुರಂದರ ವಿಠಲನೇ ಕರುಣಿಸನಗೆ ಮುಕುತಿಯನ್ನು ವಿಠಲ 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 ವಿಠಲ
सत्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः